द्वारकानाथ सिद्धि विद्याधिराज बुद्धि विद्याधीशा ಮಧ್ವರಾಯರ ಕರುಣೆಯ ಪಡೆದು ಮಧ್ವರಾಯರ ಕರುಣೆಯ ಪಡೆದು ನರನಾರಾಯಣನ ತಲದಲ್ಲಿ ನರನಾರಾಯಣನ ತಲದಲ್ಲಿ ಗೌಡ ಸಾರಸ್ವತ ಪೀಠದಿ ಮೆರೆವ ಗೌಡ ಸಾರಸ್ವತ ಪೀಠದಿ ಮೆರೆವ ದಿವ್ಯ ಗುರುಗಳ ಚರಣ ಕಮಲಕ್ಕೆ ನಮೋ 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 ವಿದ್ಯಾಧಿರಾಜರ ಕರದಿಂದ ಕುಶಾವತಿ ನದಿ ತೀರದಲ್ಲಿ ಉದಯವಾದ ಜ್ಞಾನದ ಕಡಲು ವಿದ್ಯಾಧೀಶರ ಪಾದ ಕಮಲಕ್ಕೆ ನಮೋ ನಮೋ ಗುರುವರಿಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಪಾದ ಒಡೆಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಪಾದ ಒಡೆಯರಿಗೆ ಬಂದ ಕಡೆಯೋ ಇಂದಿರಾ ಕಾಂತ ಕಾಮಿತ ಪದ ಕಮಲಾನಾಥ ದಾರಿ ತೋರ ದ್ವಾರಕಾನಾಥ ಸಿದ್ಧಿಯ ವಿದ್ಯಾಧಿರಾಜ ಬುದ್ಧಿಯ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಪರಮ ಪಾವನ ದರುಶನದಿಂದ ಪಾವನ ದರುಶನದಿಂದ ಕಾಯಲೆಮ್ಮನು ಅನವರತ ಕಾಯಲೆಮ್ಮ ಒಡೆಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಧಿರಾಜ ತೀರ್ಥಾನ करकंज समोद्भवम् श्री श्री संस्थान गोकर्ण प्रदगाड़ी ज्योतम मठाधीश परम पूज्यनीय श्री विद्याधीश तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की जय जय गुरु महाराज की वडेर पदवीधरम नारायण परायणम नारायण यतिम गौड़ सारस्वत गुरुं भजे विठ्ठलत्रय लब्धारम वादिराज यतिप्रियम जीवोत्तम गुरुं वंदे विमानेन दिवंगतम श्री रामदेव वीर विठ्ठल देवाक नमस्कार कोरनु व्यासपीठार विराजमान जलतसले परम पूज्यनीय विद्याधीश तीर्थ स्वामी चरणाक नमस्कार कोरनु आशीर्वाद मागुनु आमगेले मठ परंपरेचे आदि गुरु म्हणताच आमी प्रप्रथम मठ संस्थापक यतिवर्य श्रीमद नारायण तीर्थ श्रीपाद वडेर स्वामीजीले पुण्यतिथीचे प्रयुक्त आयोजन केले तसले श्री रामनाम तारक जपाचे महाअभियानाचे आयचे दिवसू आमी पूरा अभियाना बदल हांगा मेळ्ळासाची हाजी प्रयुक्त सभा कार्यक्रम प्रारंभ करच्याक गुरुवर्याल अनुमति मागून सभे प्रारंभ करता प्रथम जावन वेदघोष वैदिक वृंदान येवन स्वाम्याल आज्ञे घेवन वेदघोष सांगता म्हणून तांगेले प्रार्थना करता वेदघोष करच्याक वैदिक वृंदान येवचे
हरिः ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनुभिर्व्याशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु शान्ता पृथिवी शिवमन्तरिक्षं द्यौर्नो देव्यभयन्नोऽस्तु शिवादिश प्रदिश उद्दिश नापो विद्युतः परिपान्तु सर्वतः शान्तिः 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 ॐ आता स्वागतपर दोन त्रोलोचाक गुरु आज्ञे घेता. प्रथमतः संस्थानाचे पट्टदेव श्री रामदेव वीरविठ्ठल देवा चरणाक नमस्कार कोरून संस्थानाचे आदिगुरु प्रथम यतिवर्य श्री नारायण तीर्थ स्वामेले चरणाक तशी थंच्यान हंग पुसून 23 यतिवर्य संस्थानांतू आयिल्ले विद्याधिराज स्वामी पुसून ಒಟ್ಟು 23 ಯತಿವರ್ಯ हे पूरा यतिवर्य उडगास्कंड तांगे चरणाक नमस्कार कोर्नु पट्टार विराजमान जल तसले पीठाधिपति विद्याधीश श्री तीर्थ स्वामेला आशीर्वाद मागून स्वागत पर दोन त्रुल्लयता. आजी आमके एक होड दिवस म्हणून आम्ही प्रत्येक कार्यक्रमाक म्हणताची जाल्यारी प्रत्येक कार्यक्रमाक आयज कार्यक्रमाक मस्त व्यत्यास कसां की म्हळ्यारी एक आमी गणहोम करोंची सत्यनारायण कथ करोंची यज्ञ करो हवन करो कसने केलेरी भटमामू संकल्प करून यजमानाक याद्रा घेवन कार्यक्रम मुखार शिता आमी प्रेक्षक जावन याद्रा बशील उरताची जाल्यार आयचे कार्यक्रम भटमामा संगाती आम्ही संकल्प करून आम्मीची जप करून आम्ही यजमान जावन भाग घेवत तसले एक अवकाश हे गुरुवर्यान आमकां दिलेलास. तसल एक कार्यक्रम हो रामनाम जप अभियान हांतू आमी पुरो लोक भाग घेवत तसल भाग्य मेळटा. बाकी कडेन आमी खाली ऑडियन्स जावन प्रेक्षक जावन बशील उरताची यज्ञ हवन चलता आसता. आज ही होड दिवस कसो लायक म्हळ्यारी 550 वर्ष परिपूर्ण जाल्ले संदर्भ 550 दिसाचे अभियान चलता अशें तसले संदर्भ 550 कोटी रामनाम करचे तसले मेळ्ळेले भाग्याचे संदर्भ ते 550 वर्साचे इतिहास आमकां कशी मेळ्ळो म्हण तर जाल्यार ते 550 वर्साचे इतिहास आमकां मेळच्या कारणीकर्ता जाल्लेले आमगेले नारायण तीर्थ स्वामी. तांणी हे एक मठ परंपरा प्रारंभ करून दिवच्या वचून आजी आमकां हो एक सुयोग हे एक गुरुवर्याल चरणांतू रामनाम अभियान करता आसले एक अवकाश आज मेळच्या वचून आमकां होड दिवस अशें हांव लेखता. तसले एक होड दिवस आमगेले पर्तकाळी जिवोत्तम मठ परंपरा स्थापन जावन 42 वर्स तांणी पिठार उरले आनी आजी परमपूजनीय स्वामेले नारायण तीर्थ स्वामेले 508 वर्साचे पुण्यतिथी दिवस आज आमी हांगा आचरण करता आसची. तसल एक दिवस हांगा रामनाम तारक महामंत्राचे जप अभियान करचे बदल तशीच हे संदर्भारी परमपूजनीय गुरुवर्याल उपस्थिती आमकां जावका म्हणचे बदल 10 जणांनी गुरुवर्याक विनंती पत्र दिले. तें परमपूजनीय स्वाम्यान स्विकारून आज हांगा व्यासपीठारी विराजमान जावन आशिल्ले आसची. तशें जावन परमपूजनीय गुरुवर्याक आमगेले समाजाचे 10 जणां वतीन वैदिका वतीन आयचे सेवेदारा वतीन
उपस्थित गांवचे आणि परगांवचे शिष्यवर्गा वतीनं भक्तीनं प्रितीनं स्वागत सुस्वागत करता आणि तशीच नमस्कार करता. तशीच गुरुवर्याल सांगाती मस्त इतले वैदिक वृंद आयल्या आणि पत्रकर्ता माध्यम मित्र आयिल्ले परगांवचे जपकेंद्राचे जापक शिष्यवर्ग बी हांगा आयिल्ले तांक पुरा लोकांची आमगे समाजाचे 10 जना वतीनं प्रितीनं स्वागत सुस्वागत करता. आजी आता आम्ही हे आशिल्ले एक पवित्र क्षेत्र एक विशेष शक्ती क्षेत्र म्हणत कित्याक म्हळ्यार गोपी न्हंयचे हे तीरारी आमगे संस्थानाचे 2 साधक स्वामेले वृंदावन आसा. एक प्रप्रथम मठ संस्थापनाचार्य आदिगुरु श्री नारायण तीर्थ स्वामी आणि आमगेल मठ परंपरेचे इतिहासांतू मस्तितले इदम प्रथमम म्हणत तसले एक साधन म्हळ्यार असाध्य साधन साध्य कोण दाखयल तसले तशीची 70 वर्ष आमगेले गोकर्ण मठ परंपरेचे इतिहासांतू 70 वर्ष पीठार उर्नू दक्ष आडळीत दिल तसले संस्थानाचे 3रे स्वामी जीवोत्तम तीर्थ स्वामेले वृंदावन बी हांगा आसा. हे दोन्ही स्वामेल वृंदावन आशिल्ले तसले एक परिसरांतू आमकां आजी रामनाम तारक मंत्राचे अभियान करच्याक मेळ्ळेलें एक भाग्य हे आमगे समाजाक मेळ्ळेलें एक व्हड भाग्य अशें हांव लेखून हे भाग्य आमकां दिल्लेलें तसलें परमपूजनीय गुरुवर्याल चरणाक अनेक पंत धन्यवाद सांगून नमस्कार सांगून स्वामेल आशिर्वादू हरिगुरू कृपा केन्नाय आमगे समाजा वयरी उरो अशें म्हूण सांगताची स्वागत पर 2 उतरां हांगा हांव राबयतां. तशीची आतां 10 जना वतीनं गुरुवर्याक पाद्यपूजा जाता. आमगेले समाजाचे 10 जनाले अध्यक्ष जाले तसले नागेश कामतमाम तशीची हांगेले सांगाती GSB वेलफेअर कमिटी ट्रस्टाचे अध्यक्ष जावन आशिल्ले तसले नागेश पैमाम हांणी वचून गुरुवर्याल पाद्यपूजा करून गुरुवर्याल आशिर्वचन घेवका. सद्गुण सांद्रा नाद वेदरत सद्गुण सांद्रा जय विद्याधीशयतिवरा जय मध्वयति कुलशेखरा जय मध्वयति कुलशेखरा जय गौड सारस्वत मंदारा जय गौड सारस्वत मंदारा जय विद्याधिराजतनया जय विद्याधीशयतिवरा नित्यमन भक्तजन उद्धारा
वायुजीवोत्तम हा प्रसाद संस्थान गोकर्ण भरतकाली ज्योतम मठाधीश परम पूज्य श्री विद्याधीश तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की जय। जय गुरु महाराज की। गोकर्ण मठ संस्थान की जय विद्याधीश यतिवरा वाराणसी क्षेत्र एक श्री क्षेत्र म्हणून येता। थंय काशी विश्वनाथाले क्षेत्र पवित्र यात्रा क्षेत्रा भितरी फर्स्ट आमगेले समाजाक काशी म्हणटाच आमी। यात्रा न्ही करतना काशी यात्रे गेला म्हणटात तशी वाराणसी क्षेत्र म्हळ्यार श्री क्षेत्र। आमकां तें आनीक विशेष कसन म्हळ्यार आमगेले प्रथम मूल मठ आशिल्ले वाराणसींत म्हळ्यार काशींत। ते मठस्थापन जावन 550 वर्ष जाल्ले हे विशेष पर्वकालाचेरी आमगेले परमपूजनीय विद्याधीश तीर्थ स्वामीले चातुर्मास आनी संस्थानाचे 550ने वर्साचे चातुर्मास हे पंत मूल मठ वाराणसींत जाता असं म्हणून सांगच्याक आमकां मस्त खुशी दिसता आनी संतोष जाता। असल एक सुवर्णावकाश आमगेल समाजाक मेळ्ळें आसा, आमगेल शिष्यवर्गाक मेळ्ळें आसा की आमी वाराणसी वचून गुरू सेव करतसले एक भाग्य, मूल मठ पळोवतसले एक भाग्य, तशीची थंय काशी विश्वनाथाले आनी रामदेव विरविठलाल आशिर्वाद घेवतसले एक भाग्य आमगेल समाजा मेळटा आसा। तशें जावन ते चातुर्मासाचे इन्विटेशन आजी सकाळी रामदेव विरविठल देवाल चरणाक दवरून आमगेले संस्थानाचे प्रप्रथम यतिवर्य नारायण तीर्थ स्वामीले चरणाक तशीची जिवोत्तम तीर्थ स्वामीले चरणाक ते इन्विटेशन दवरून आजी ते लोकार्पण म्हळ्यार अनावरण जाता आसा। तशें जावन परमपूजनीय गुरुवर्याल हातान हे 550ने वर्साचे चातुर्मासाचे इन्विटेशन रिलीज प्रोग्राम आतां आमी पळोवन धन्य जावया। गुरुवर्यान हे रिलीज करका म्हणून प्रार्थना। श्री श्री विद्याधीश तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की। श्री श्री विद्याधीश तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की। वडेर बिरुदांकित श्री विद्याधीश तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की। गोकर्ण मठ संस्थान की जय 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 श्री वीर विठ्ठला। श्री 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 विद्याधीश तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की जय। जय गुरु महाराज की। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की। श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। राम राम सदुपयोग करून येनो वाराणसी वचून गुरुल सेव करया। तशीची काशी विश्वनाथाल आनी रामदेवालय दर्शन आनी गुरुवर्याल दर्शन घेवन आमी धन्य जावया अशें म्हूण सांगताची। आज भटकळ गांवांतूच येवन हे चातुर्मासाचे आमंत्रण रिलीज केले बद्दल स्वामी चरणाक अनंत अनंत धन्यवाद समर्पण करया। श्री विद्याधीश तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की। आता आयज कार्यक्रमा बद्दल प्रास्ताविक जावन उलोवका म्हणून एक्झिक्युटिव्ह चेअरमॅन हांग्यो आयस्क्रीम प्रायवेट लिमिटेड दिनेश अण्णा आमगे सांगात उपस्थित आसाची। तांणी येवन दोन उतर उलोवका म्हणून हांव तांकां रिक्वेस्ट करता।
प्रथम जावनो आमी कुलस्वामी लक्ष्मीनारायण रामनाथ शांतीर कामाशिले दिव्यचरणाक साष्टांग नमस्कार कोरनो स्वाम्याल आराध्य देव यानशिलय रामदेव वीरविठ्ठलाक साष्टांग नमस्कार कोर तशींच आजी आमगेल प्रप्रथम गुरुवर्य वृंदावनस्थ जी नारायण तीर्थ स्वाम्याक वृंदावनाक आनी आमगेले वृंदावनस्थ आशिल्ले तिसरे स्वामी जिवोत्तम तीर्थ स्वाम्याले वृंदावनाक साष्टांग नमस्कार कोरनो आज हांगा आयिल्ले आमगेले व्यासपीठार विराजमान जावन बशिल आमगेले परम प्रिय स्वामी श्रीमद विद्याधीश स्वाम्याले चरण कमलाक शिरशास्तांग नमस्कार कोरनो सर्व आयिल्ले आमगेले हे गोपीनाथ न्हंयचे तटारी आयोजन केले हे बृहत रामनाम जपाक आयिल्ले सर्व भटकळ गांवचे आनी परगांवचे हे सर्व उपस्थित आशिल्ले आमगेले समाज बांधवांक नमस्कार कोरनो दोन उतर उलोवच्याक हांव इच्छ पावता प्रप्रथम जावन परमपूज स्वामी डिसेंबरांत भटकळांत शांतेर कामाक्षी देवस्थान आयिल्ले आमगेले ते प्रोग्रामा वेळार 10 जणांन भटकळचे आमी वचून स्वाम्याक हांगा नारायण तीर्थ स्वाम्याली पुण्यतिथी ह्या वर्सा जाता आनी त्या टायमार एक बृहत हे रामनाम जपाचें आयोजन आमी करचें मना स्वामी आनी स्वाम्यान येवका म्हणून आमी हें आमगेले एक विनंती स्वाम्याला दवरली स्वाम्यान कसं म्हळ्यार आमगेले मुखावेल प्रोग्राम शीट प्लॅन जालना रे आनी आमकां वरकी मना आसा जाल्यार आमी मुखार वचून तुमकां सांगताचे म्हणून सांगलें तशींच हिरेगुती कॅम्पांत आमकां यो म्हणून सांगलें स्वाम्यान हिरेगुती कॅम्पा वचून भटकळची 10 जाणां तांकां मेळ्ळीं ताजे नंतर हिरेगुती कॅम्पांत तुमी कसन करता म्हणून आमकां तांणी आमगेलें पुरो आयकून घेतलें आनी कुमटा कॅम्पांत आमकां आपोवन स्वाम्यान हें आमगेलें ज्यो विनंती आसा ती मान्य करून आज स्वामी हांगा आयिल्ले आसाची हांव आमगेले सर्व भटकळ गांवचे समाज बांधवा तर्फेन स्वाम्याक साष्टांग अनेक बंदा अभिनंदन करून नमस्कार करता तुम सर्वांक वचस हें 1 म्हयन्या भितर हें गोपीनाथ न्हंयचे वाठार कशें चेंज जालें म्हणून हांव 1 म्हयनो मागशी हांगा आयिल्लो हांगा कमिटीन ज्यो स्वाम्याला वचून आयिल्ले नंतर तांणी एक 10 जाणां भटकळांत मिटींग केलें आनी मिटींग करून हांगा कसन करका इन्फ्रास्ट्रक्चर कसन करका आनी हो प्रोग्राम कशें करका भटकळांत जनरली हें प्रति संडे जावन तांणी बसून मिटींग करता हें मिटींग करून ताजी जिस्ट वॉट्सॅपार घालें आमी अशी करका म्हणून हें नियोजन केलां हो प्रोग्राम भटकळचे आमी समाज बांधव इतले हें की म्हळ्यार आमी वचून पर्सनली कोणाकची सांगता म्हूण ना हें वॉट्सॅपार वाचूनची आमकां सर्व लोकांनी अशी सहकार दिलो की आमी विचार केल 2 पट दुड्डू आमकां आयलो जो प्लॅनिंग कसन घाललें ताजे 2 पट दुड्डू आमकां आयलो हें पुरा कारण कसन की म्हळ्यार स्वाम्यान आमकां हांगा येता म्हूण दिल्ली आश्वासनां तें मेन हांगा इन्फ्रास्ट्रक्चर करतना स्वामी एक तो देव न्हंयचेले देवूंक जाल्यार 1.5 फुटाची मेटल आशिल्ली पयलें ते देंवच्याक आनी चडच्याक भारी कश्ट येता आशिल्लें सो तें सम करता म्हणून एक आमी प्लॅनिंगान तो फर्स्ट प्रिफरन्स दवरलें तें करच्याक स्टार्ट करच्याक आमकां धनसाय आयलो जाल्यार ताजी ओट्टूची एक दिवस हांगा म्हगेलो भाव जगदीश आयिल्लो ताणें हें पळोवन हांगा देवस्थान आयिल्लें तेन्ना वृंदावना सत्तू परिसराक सत्तू मारका म्हणून जाल्यार आमकां कश्ट बाकी वेळार हांगा मस्त झाड्ड वाडटाची हें जाता त्या खातीर ते वर्सा आपण म्हगेले लेखा करता म्हणून ताणें सांगलें पेंटींग बी आपण कोण दिता म्हणून तांकां आश्वासन दिलें तशींच एक 8 दिवसान म्हाका अच्युतान फोन केलो की हांगा ग्रानायट भितवेळ टायल 40-50 वर्सांनी 1974 हें बिल्डींग बांदिल्लें स्वामी कंप्लीट बांदून विद्याधिराज स्वाम्याला ताना पुनर्प्रतिश्ठा जाल्ली तें टायल्स पुरा बेगीन जीर्ण जालींची ते वरकीचे आमी चेंज करून ग्रानायट ह्या टायमार कसलें करचें ना स्वाम्याले एक परमिशन तूं घेवका म्हणून हांव स्वाम्याक अशींच फोन करून उलयतना सांगलें की स्वामी अशेश भटकळचे लोक म्हणते आसाची आनी ग्रानायटीक स्वाम्यान परमिशन दिलें म्हणून जाल्यार आमी हें चेंज करून सोडता हेचे टायमार म्हणून स्वाम्यान करा रे तुमकां देवान बुद्धी दिलें न्हय करा चंद करून करा बरे क्वॉलिटी ग्रानायट घाला म्हणून आमकां त्याची जी संदर्भार सांगलें आनी ते हाजे निमित्त आमगेलें दोनीची वृंदावनां ही पुरातन वृंदावनां आनी भाग्य जावका हें करता जाल्यार हें भाग्य स्वाम्यान आमकां घडोवन दिलें आनी दोनी वृंदावनाक
ग्रानायट आमी इमिडिएटली चेंज केलें. तशींच भायर वरांडाक बी चेंज केलें. हें दोनूय वरां हाका घालचें भाग्य तांणी म्हाका दिले खातीर हांव आजी हांगेले भटकल 10 जाणांक हांव अभिनंदन दितां. तशी भाईचें हांगा हरीश नायकान ताणें आपण करता म्हूण सांगून ताण भाईचे वरांडाची बी ताणें ग्रेनेड घालचे बदलात खर्च ताणो दिलो. अशीं ज्यो कसन आमी विचार करताची ताच्या किना चड एक म्हयने भितर हांगा पुरा डिसिजन घेतले गेली. भायर हें स्टेप्स जेलींची धरच्याक हात धरच्याक स्टिलाचे रेलिंग करता म्हूण आमी अशी उलयले. हांव हांगा आयिल्लो 9 तारीखेक. हें रेलिंग करना जाल्यार तोग वताना भारी ग्रीप मेळना म्हणून आनी एक गेट घालून आमी आमगेले करून काय कित्याक म्हळ्यार वस्त्र म्हळ्यार जाग जातो ना जाल्यार कांय पळय नाशिल्लो म्हणून तें आमी उलयतनाची हांगाचे फ्रेंड सर्कल म्हूण आसा भटकळांत पुरा गेळ्यार बळगा म्हण ताचे आमी तांणी हें पुरा खर्च आमी दिताची आनी कोण फुडें म्हणून म्हळ्यार कसन आमी जो विचार करताची हांगा लोक दिवच्याक मातशें मुखार पळय नाशी हें सोमेलें आनी देवाल काम म्हणून सांगल्यार भटकळ गांवच्यालें उमेदी विंगड त्या खातीर हें काम पुरा आमकां 1 म्हयन्या भितर कशें जालें म्हूण कळना. सो हांव सोमेलें की एकच मागूंक येता हे संदर्भार हांव एक 2-4 लोकांलें नांव घेना जाल्यार म्हाका हांव चूक केली म्हूण दिसताली. हें हांगाचें काम जो करून घेतिल्लें प्रकाश प्रभू मोरगे हांव पळयलें 1 म्हयनो जालो तो हांगा सकाळीं येवन तो राबून पुरा काम सिवील वर्क दोन प्रती एक आमी जो कसन विचार करताची तें करून घेत आशिल्लो. तागेलो ओट्टू कोऑर्डिनेशन ओट्टू अच्यूत ताजे नंतर अच्यूत कामत नागेश पै नरेंद्र नायक विनायक भट्टू राजेश कामत आनी गिरीधर नायक आनी श्रीनाथ पै हे इतले लोक इतले एक्टीव आशिल्ले म्हळ्यार तांणी एवरी 2-3 दिसा एक पंता मेगले उलयत आशिल्ले आमी अशें जाते जाते आसा अशें करते आसाची आनी असं कशें करका अशें नुस्तें हांगा पेंडॉल कशें करका प्रती एक हांगा लोकांक युवक जो वृंद आसा भटकळचो तांगेली ती उमेदी पळयतना आमी जो एक 25 वर्स मागची युवक संघ आसतना कसन केली ताजी 10 पट उमेद आज दाखयची ती म्हाका खूश जाते आसा. कित्याक म्हळ्यार नेक्स्ट जनरेशन त्या लायन येवचें भारी कश्ट. आज काल हांव मस्त कडेन पळयता जो ओल्ड जनरेशन कसन हांवें स्वामी देव आनी इनवॉल्वमेंट आशिल्ली तेंची तोंड आमी आज पळयता ताची नवी तोंड येते नाच पण त्या प्रकार भटकळांत प्रती एक नवी जनरेशन स्वामी इनवॉल्व जाते आसा आनी तांणी त्याची उमेद जेन्ना हें काम करते आसाची. सो हांगा हें जाले नंतर आमी हो प्रोग्राम कशें करका म्हूण आमी विचार केलो. हो प्रोग्राम हो हांगा 1000 लोकांक कोणी आमी सगळे भटकळ गांवची मात्र न्ही लागीं गांवच्या पुरा इन्विटेशन दिवका आनी तांणी सर्वांनी येवत म्हूण जावका म्हूण एक मिटींग करून केलें. कित्याक म्हळ्यार हांवें प्रती वर्स ही आमी सोमेलें पुण्यतिथी करताची. हाजे बदल राजू नायक म्हूण आमगेलो राजू म्हणटा आमी ताका ताणें एक व्हड मोत्तू एफडी कोरून दवरून फळा आनी ते एफडीक इंट्रस्टान आमी हो कार्यक्रम पयलींच्यान हांगा करून घेते आसाची आनी हांगा पुण्यतिथी कार्यक्रम जाता वडेर मोठान गांव जेवण जाता. हें आमगेलें पयलींच्यान हांगा चोवन लायिल्ली पद्दती जाल्यार हे कार्यक्रमाक ताण कशें केलें म्हळ्यार हें इतलो व्हड प्रोग्राम हांणी गांथून घेतला म्हणून 25,000 रुपया मेगेले लेखाक एडिशनल लावन दिता जाल्यार खंयचेय रितीर खंयचेय फुड्ड कमी येवचें ना योग्य रितीर तुमी हो कार्यक्रम दिवका म्हणून ताणें आमकां सपोर्ट केलो स्वामी. तशींच भटकळची वैदीक वृंद भटकळ वैदीक वृंद म्हळ्यार कशें आसा म्हळ्यार हें राम नाम जप केन्ना स्वाम्यान सांगलो पुरा भटमामांनी मुंडाळो घेवन करका म्हणून तेन्नाच्यान स्वामी प्रती एक हांगा 4 सेंटरांत पुरा भट्ट अशी तांगेलें कॉर्डिनेशन म्हळ्यार आज थंय कसं कार्यक्रम आसल्यार हो कार्यक्रम कितले घंट्यार हांगा करका लोकांक कशें तोंदरी अशी करका पुरा प्लॅनिंग विनोद भटमामान तागेले लिडरशिपार पुरा भटमामाक साथ घेवन हें लास्ट 1 वर्स तुवें हांव पळयतें आसा भारी चंद रितीर हे रामनामाचे कार्यक्रम तांणी हांगा भटकळांत करून हाडलो आसा. तांणी पयलीं हे कार्यक्रम आमी हांगा करता म्हणून ताणें एक व्हड मोत्तू हांव हाजी फिगर सांगना व्हड मोत्तू ओट्टू करून हाण दिवन तुमी टिफीन सकाळ तुवें रात पासून 2-2 तासां चेंज करका योग्य रितीर जावका खंयचे रितीर उदका बाटली की खंयची जावका तुमकां तें हाडून तुमी हें चंद रितीर करका म्हणून आमच्या कमिटीक तांणी सांगलें आनी तांणी आज हांव पळयता सकाळच्यान इतलो चंद रितीर तांणी पाळी घालून घेवन एकल्यान नंतर एकल्यान बसून सकाळच्यान आत्त बसून हो कार्यक्रम इतलो सुंदर रितीर करून दिला त्या बद्दल हांव भटकळ भटमामांक धन्यवाद करता. गणपती मंजुनाथ प्रभू आनी बंधुगळू आमगेल्या मनमामाल चेडू हांणी हांगा येवन आमी हें टेंट घालका ताजे नंतर दिपाराधन करता
ताजे नंतर रात्री जेवण करता जो कसन डेकोरेशन तुमी आसा हे खंयच्याकाची कमी येवचें ना पूण गणपती अण्णान पवनान आमकां सपोर्ट केलो आनी त्या सपोर्टा निमित्त आमकां टेंट आतां लास्ट एक 4 दिवस तुवें पळयता आमी डेली सांजेर मोडा फाल्यां पावस पडटा की ना म्हणून डावट असल परिस्थिती आशिल्ली ज्या देवाल आनी सोमेल अनुग्रहान कसनय गेलो हांगा कालवर्केची हांगा बैंदूर पावस पडला त्या वाटेन मुर्डेश्वर पावस पडला आमकां भटकळांत एक तुट्ट पावस पडला हें सोमेल आनी देवाल अनुग्रह म्हूण सांगच्याक हांव इच्छ पावता सो हांणी हे जो कार्यक्रमाक आमकां पूर्ण रितीन सहाय केलो हें सोणू एक 15 लोकांनी आमकां 25,000 रुपये दिल्या आनी 15 ते 20 लोकांनी 10,000 रुपये तांगेला हांव बापसूल नावारी आंगेल नावारी आमकां दिल्या आनी एक 25 लोकांनी 5,000 रुपये दिल्या अशी 6 ते 6.5 लाख रुपये आमकां हे कार्यक्रमा खातीर आमी जो बजेट केल्ले डबल दुड्डू हांगा दुड्डू आमगे लोकांनी कोणाले घरा विचार घेवचे गेले ना आमी कोणाकच गेले ना एक वॉट्सॅपारी मेसेज घाल्ल्याक हें कलेक्शन आमकां गेलें भटकळांत कित्याक म्हळ्यार प्रत्येकल्यांक गुरू वैरी आनी देवा वयर आशिल्ली हो मोग आनी कसं न्ही आमी जावन वचून न्हू ताका कोणाक प्रेशर करून करचें हातूं केलें ना सो ही आमकां बुद्धी सदांकाल उरका म्हणून हांव सोमेल्याक एक पंता आनी एक पंता मागून घेता आनी जो कितें हें प्रकाश प्रभू आनी हें कंप्लीट आमगेलें वॉलंटियर्स टिमांनी हें काम करून हें 1 म्हयन्या भितर केल्ले खातीर हांव आमगे सगळे समाज बांदवा लेगीत रिक्वेस्ट करता पुरो लोकांक चप्पाळ मारून तांकां एक करता म्हणून आनी सोम्यान तांकां पूर्ण आशिर्वाद करता म्हणून सोमेल्याक हांव विनंती करता वृंदावना विशीं हातूं एक 2 उतरां हांव सांगच्याक इच्छ पावता नारायण तीर्थ सोमेलें हें वृंदावन 1517 हातूं हांगा तांणी गज जावन तांगेलें वृंदावन केलें आनी तांणी हें बिल्डींग म्हाका उडगास आसा 1974 आमी हांगा हें रिनोवेशन करतना करसेव केल्या तेन्ना म्हाका समोर उडगास हांव तेन्ना म्हगेले 10 वर्सांचो आनी ताजे ओटू भटकळचे यंगस्टार्स एक 30 ते 40 लोक आनी म्हालगडे जे पुरात आमगेले जर नात न्ही गज अण्णा रायबापा हरिश्चंद्र अण्णा नागेश अण्णा सुब्राय अण्णा SP शानबागो आनी पेट्रोल पंप मोहन भट माम हांव पूर लोकांक नांव कशें घेत म्हळ्यार डेली आयले तांणी हांगा डेली येवन हें कंप्लीट जो बांदिल्ले आमी एक 2 लोकांक म्हगेले आचार्यांक घेतलें म्हळ्यार हेल्पाक बट कंप्लीट वॉलंटियर्सांनी सिमेंट काडलो 2 प्रत्येक आमी सकाळ 6:30 घंट्याक येवन 8:30 पासून करता आशिल्ले हेची गोपीनाथ न्हय नांव न्हू हांगा आमकां फोव आनी हें तुगेलें शीर न्हय तुगेलें उप्पिटू फोव आनी उप्पिटू डेली आशिल्लें हांगा तें खावन तांकां लांगडीक वता आशिल्लें आमी म्हळ्यार त्या रितीर भटकळ लोकांनी आमगे समाजा खातीर हांव केल्लें म्हणून आज सोमेल्या जाका म्हाका सांगच्याक खुशी जाता सो हें जो वृंदावन आसा आमकां पूर लोकांक एक 8 टच जावचें आसा हांगा व्हड जेवण बी गेलें म्हाका उडगास आशिल्ले प्रकार हाजे पयलें खंयचें म्हणून म्हाका येते ना हेची जाग्यार एक व्हड जेवण भटकळचे वृंदावना जाग्यार बी अशी पेंडॉल घालून केल्ले म्हाका उडगास येता जाल्यार हांगा जो हें वृंदावन आसा आज सोम्यान आमकां हें संदर्भ कुडसून दिल्ले देखून अपास आनी एक रिन्युवेशन टायप करून हो इतलो व्हड कार्यक्रम करचे आमकां आज अनुकूल जालें म्हणून सांगच्याक इच्छ पावता तशींच नारायण तीर्थ सोमे हे उडपीच फलीमार मठाचे सोमेल रामचंद्र तीर्थ सोमे लेगीत बद्री भितर हांणी संन्यास दिक्षा घेतिल्लो आनी हे आमगे सगळेची समाजाचे गौड सारस्वत समाजाचे प्रप्रथम गुरू म्हणून सांगच्याक म्हाका भारी खुशी जाता आनी त्या प्रप्रथम गुरुले हे जो कसं वृंदावन आमगेले भटकळास म्हणून सांगचे आनीक अभिमान जाता कित्याक म्हळ्यार हेच सोम्यांनी तांणी स्विकार केले नंतर तांणी थंयच्यान वाराणसी आयले आनी वाराणसी तुलेन तांणी खंय आयले म्हळ्यार सीदा भटकळ आयले भटकळ येवन आमगेले वडेर मठा भितर तांणी उरले वडेर मठाक तांणी उरिल्ले नंतर तो मठ आजी आमगेले कितलेय मठ जावं मोत मूळ मठ आसत जाल्यार मूल मठ खंयचो भटकळ आज आमगेले भटकळ तांगेले मॅपारी 33 मठा भितर भटकळ इज द मूल मठ भटकळ कित्याक केन्ना व्हड सोम्यान म्हणचें आशिल्लें तुमगेलो मूल मठ जाय तो आमी पर्तगाळी आसल्यार भटकळ मूल मठ आमगेलो म्हणून न्हू केन्ना म्हणचें आशिल्लें सो हें आमकां नारायण तीर्थ सोमेल निमित्त जालें म्हणून सांगच्याक हांव इच्छ पावता
आमगेल मठ परंपरेंतू आज पासून 23 यतिवर्य जावन गेलेचे आणि 33 शाखा मठ आमगे जाल्लेचे 100 आकिना वयर देवस्थान आमगे सोम्याले कंट्रोलांत आसाची म्हळ्यार एडवायस घेवन त्या प्रकार चलता देवस्थान आमगे सोम्याले अंडर आसाची आत्तां आमगे पिठाभिती जावन आशिल्ले श्रीमद विद्यातीर्थ स्वामी विद्याधीश तीर्थ स्वामी पुणांतू तिरुपतींतू आणि अयोध्या असले पुण्यक्षेत्रांतू स्वाम्यान जाग घेतला आणि हे हांतू एक सुंदर वास्तू बी निर्माण करता म्हणून स्वामी विचार करते आसाची आणि शीघ्र भितरी ते जाता हो एक व्हड हेम्मे विशय म्हणून हांव हे संदर्भारी सांगच्याक इच्छ पावता. तुमकां सर्वांक गोत आसा आमगेले संस्थानाचे मठस्थापन जावन 5.5 वर्स जालीं आणि हे पूर्ण जाते आसतना हे स्मरणीय जावका म्हणून परमपूज्य स्वाम्यान कसं केलें म्हळ्यार 550 कोटी रामनाम जपाचें हें एक अभियान स्टार्ट केलें करता म्हणून आमगे समाजाक एक आदेश दिलो. 119 सेंटरां भितरी उपसेंटर्स परकीच आसाची रामनाम दिवस गेल्या वर्सा 17/4/1924 हें चालन दिवन आज 376 दिवस जाले आनी खाली 174 दिवस मात्र बाकी आसाचे. सो हे म्हगेले एक कसन रिक्वेस्ट फोर लोकांक कसन की म्हळ्यार तुमी सर्वांनी जास्ती संख्यारी हाद नंतर जो 174 दिवस आसाची हे हाजे भितरी पार्टिसिपेट करून हे जो आमगेल सोम्यान आमगेल समाजा खातीर आमगेल समाज बऱ्यापण जावका आमगेल समाज सर्व लोक ओट जावका सदृढ जावका म्हणून तांगेल आराध्य देव श्री रामदेव विरविठ्ठला लेगीत तांणी संकल्प केलो आणि हो संकल्प पूर्ण करचे आमगेल गौड सरस्वत समाजाचे आमगेल कर्तव्य आसा आणि सोम्यान हें जलील बद्दल आमकां सर्व लोकांक आशिर्वाद करता म्हणून हांव सोम्या लेगीत आज आनी अनेक पंथा मागून घेता. तुमकां सर्वांक उतस श्री विद्याधीश तीर्थ स्वाम्यांनी मार्गदर्शनांतू पर्तगाळी मठाचे नवीकरण काम जीर्णोद्धार काम जाते आस. हें काम आनी थोडे दिवस भितरी एक सुंदर भव्य सुसज्जित अति आकर्षणीय मठ वास्तू लोकार्पण जावचे आसा. थंय राम मंदिर कंप्लीट रिन्युवेशन जाते आसा. तशींच इंदिराकांत भवन टोटली नवी जाते आसा. मागची दिकान सोम्यान पूज करतलें रामदेव विरविठ्ठलालें वीरविठ्ठल मंदिर म्हणूची एक पंथा एक 700 ते 800 लोकांक बसतलें जो व्यवस्था सोम्याल म्हळ्यार तांगेल दूरदृश्टी आत्ताच विचार करनाचे आमगेल स्वामी मुखावेल 100 वर्सां नंतर आमगेल संख्या कसन जाता आमगे लोकांक त्रास जावचे ना हें विचार तांगेलो. तो त्या विचार करून आमगे लोकांक देवा पुजा येयल्या लोकांक समज 50-60 लोकांक 100 लोकांक बसून पळोवचें जायना. आमगे संख्या वाडल्या आमगे लोक मठा येताच हें विचार दवरून तांणी एक 160 लोकांक बसून सोम्याल पूज पळोवका हो विचार दवरून तांणी आज वीरविठ्ठल मंदिरां थंय बांदते आसाची. तशींच भटमामाक थंय आशिल्ल्या लोकांक स्टाफ क्वॉर्टर्स जो शिक्षण पुन्हा पाठशाल करता म्हणून तांगेलें एक जो विचार आसा थंय शिकोवच्या लेक्चरर्सांक राबच्याक डॉर्मेटरी आनी डॉर्मेटरीस आमगे लोकांक गेल्ल्यांक ट्रूप वताचे 50 लोक 40 लोक तांकां राबच्याक डॉर्मेटरीस असल पुरा विचार करून तांणी थंय आज एक व्हड प्रोग्राम घालून घेवन लास्ट 1.5 वर्स तुलें काम चलते आसा आनी हे शीघ्र भितरी आमी कंप्लीट जातालें. तशींच गोशाला सोम्याक मनांत एक गोशाल करता म्हणून मना आशिल्ली पर्तगाळींतू ती बी गोशाल जाते आसा. तें पुरा सोडून भायर तुमी एंट्रन्स पर्तगाळी करतना एक व्हड तुमी सर्व आज कसं राम जप करते आसाची हें पुरा सेंटराच्या नांव घालून त्यो पेडस्टलार 77 फुटाचे राम ताजेर प्रतिश्ठ करचे जो विचार सोम्यान दवरून घेतिल्लो तो बी हे इनॉग्रेशन टायमार जाते आसते. मल्टीपर्पज हॉल तशींच ऑडिटोरियम 70 थिएटर चेडवांक रामायणा बद्दल गुजरात बद्दल आनी एक व्हड म्युजियम सगळ्यांची रामायणा बद्दल ते म्युजियमाक गेल्यार तुमकां सर्व लोकांक रामायण म्हणजे कसं न्ही म्हणलें ज्ञान येवचे खातीर स्वामी आमगेले थंय तांगेले फुल्ल मुखावेल विचार दवरून तांणी हें सर्व क्रिएट करते आसाची. हें हाजें प्रोग्राम नोव्हेंबर 27 डिसेंबर 7 तारीख पासून 2025 स्वामी
येता इन्विटेशन आनी परत जाते आसा ते कोर न्हू आमी प्रत्येक गांवांक पावयताले, प्रत्येक घराक पावयताले. तो सर्व लोकांनी हे प्रोग्रामाक येवका म्हणची इच्छा सर्व सोमेल आसा आनी आमी बी हे प्रोग्रामा वचून पावून सोम्याल आशिर्वाद आमी घेवका आनी हें हांव सोम्याल परवानी घेवन हे विनंती करून हे सर्व लोकांक सोम्याल तर्फेन हांव मठा तर्फेन हांव आज म्हळ्यार मस्त गॅदरिंगांक उर्द देखून आमगे समाजाचे एक ना एक घरचे लोक हांगा आसा स्वामी त्या खातीर हे संदर्भ हांव तांकां हें सांगता आसा. सो आमगेल मठाचे परंपरेचे 24ने यतीवर्य श्री श्री विद्याधीश तीर्थ स्वामी पिठार आशिल्ले नंतर आमगेले समाजाचे सुवर्ण युग चाल जाला म्हणून सांगच्याक म्हाका भारी खुशी जाता. कसल्याक म्हळ्यार स्वाम्यान मार्गदर्शनांतू असंख्य मठ जिर्णोद्धार जाते आसाची हांव पळयते आसा स्वाम्याले तांगे लास्ट पिठार आयिल्ले 4-5 वर्सां भितर कसकसन जाते आसा म्हणून सर्व कडेन देवस्थानाचे अभिवृद्धी पर्व सुरू जाला. पुण्यक्षेत्र जसं तिरुपती अयोध्या त्या गांवांत राबून प्रत्येकले लेगीत तांगेले लोकोपचारी उलोवन देवाले प्रसाद घेवन तांकां दिवन आमगे समाजात सर्व लोकांक प्रवचन करून ज्ञान भरचे काम स्वामी करते आसाची हें आमगे सर्वांनी भाग्य म्हणून हांव लेखता. असल परमपूज्य गुरू निरंतर सेवा करची भाग्य आमकां मेळिल्लें आमगे सर्वांले सुकृत आनी भाग्य म्हणून हांव लेखता आनी सगळे भटकळ गांवचे लोकां तर्फेन स्वाम्याक अनेक पण शिरसाश्टांक हांव नमस्कार करता. कडेच जावन स्वाम्याल आशिर्वादू श्री राम वीर विठ्ठल देवाल अनुग्रह आनी वृंदावनस जाल्ले श्री नारायण तीर्थ आनी जिवोत्तम तीर्थ स्वाम्याल आशिर्वादू आमगे सर्व भटकळ गांवांनी परगांवच्यान आयिल्ले सर्व गौडसारत्पत ब्राह्मण बांधवांवरी उरका म्हणून श्री हरिगुरू चरणांत प्रार्थना करून मुगेली 2 उतरां हांव राबयतां. श्री श्री नारायण तीर्थ गुरुस्वामी गुरु महाराज की, जीवोत्तम तीर्थ गुरुस्वामी गुरु महाराज की, विद्याधिराज तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की, विद्याधीश तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की, जय जय गुरु महाराज की. नमस्कार. सविस्तार जावन दिनेश अण्णान प्रास्ताविक भाशणान पुरा विशय आमी सांगून काडलो. तशीच एक मठाच्यान आमकां सूचन बी मेळ्ळी घरा वचून तुमी डाटा कलेक्शन म्हळ्यार प्रत्येक घरचे एड्रेस म्हळ्यार पर्तगाळी मूल मठान जावचे कार्यक्रम प्रत्येक घराक इन्विटेशन पावका आनी कितले घर आसाची कितले एड्रेस आसा प्रत्येक इंडिविज्युअल घर कळका म्हणजे बद्दल डाटा कलेक्शन आमी प्रारंभ केल्ले. ते ऑलरेडी आमी गांवचे ऑलमोस्ट घर कवर करून आयज दिसाक 344 घरचे डाटा कलेक्शन केल्या म्हणून सांगच्या खुश पावताची आनी हे मठाची ज्यो सूचना आज आमकां मेळ्ळी आशिल्ली ऑलमोस्ट आमी ते कवर जाल्या ते हँड ओवर करच्याक ऑलरेडी रेडी आसा अशें म्हणून सांगच्याक खुश पावता. तशीच आज सकाळच्यान येदोळ पर्यंत 344 घरचे डाटा ऑलरेडी आमी कलेक्ट केलेलो आसा. तशीच आज सकाळ तुकून येदोळ पुसून आमी जो तारक महामंत्राचे जप केल्ले संख्या आयच्या दिसाचे काउंट 23,88,312 23,88,312 म्हूण सांगच्याक खुश पावता. तशीच आयचे हे कार्यक्रम आमी पुरा लोकल मुख्य उद्देश कसो म्हळ्यार गुरुवर्याले प्रवचन आयकुका गुरुले आशिर्वचन घेवका म्हणचे बदल आमी पुरा लोक उत्सुकतेन हांगा राखता आसाची. तशें जावन एक वंदनार्पणे सभा रोडी तशें जावन वंदनार्पण करच्याक वेदिकेरी पोडियमाचेरी मंजुनाथ प्रभू हांकां स्वागत करता. हरिओम. मी कुलदेव मम्माई महागणपतीक नमस्कार करून संस्थानाचे आराध्य देव रामदेव वीरविठलाक नमस्कार करून आमगेले संस्थापनाचार्य आदिगुरू श्रीमद नारायण तीर्थ स्वामीले वृंदावनाक आनी
जिवोत्तम तीर्थ स्वाम्याले वृंदावनाक नमस्कार करून व्यासपीठारी विराजमान जावन आशिल्ले तसले मठाधीश श्री श्री श्रीमद विद्याधीश पडेर तीर्थ स्वाम्याक नतमस्तक जावन ವಂದನಾರ್ಪಣ ಪರ दोन उतरलोचाक स्वाम्यालेगी अनुमती मागता. संस्थान स्थापन जावन 550 वर्ष जाले खातीर आमगेल्या समाजाचे बरेपणा खातीर सुलभ जावन पुण्य मार्ग पावच्याक श्री राम नाम तारक महामंत्र जप करचे जो एक संकल्प स्वाम्यान घांगितिलो. क्रोधी नाम संवत्सराचे रामनवमी दिवस प्रारंभ जाले. 550 दिवसा भितर 550 कोटी रामनाम तारक जप करचे हे पुण्य कार्यांतून आमगेल्या भटकळ गांवाक 4 केंद्र अनुग्रह करून आमकां पुण्य पावन केलेले हे गुरुवर्यांक हांव साश्टांग नमस्कार करता. गेल्ल्या संवत्सरांतून आमी वडेर मठांतून एक लास्ट 8 वर्स जोरगेनू आमी महासमाराधन करताची हांगा पुण्यतिथीचे कार्यक्रम जाल्या नंतर मठांतून समाराधन जाता. ते आतां हे रामनामाचे जप अभियान स्टार्ट जाल्या नंतर खंयचेय एक धार्मीक कार्यक्रम आसल्यार बीची देवस्थानांतून आमी दनपारां समाराधनाचे 1.5-2 तासां पयले रामनाम जप दवरचे. ताजे नंतर जपा समाराधन करचे एक रूढी दवरून घेतले. तेन्ना अशें दिसलें की म्हळ्यार आमगेले वेदमुर्ती विनोद भट आनी वेदमुर्ती किशोर भटमाम हांणी हे मुखावे रेवचे विश्वावसू नाम संवत्सर आमी गोपी न्हंयची तिर्यारी कितें करच्या ना म्हणून येनू एक तांगेल्या मनांत भावना आयले. तशीच तो प्रस्ताव 10 जाणांले दवरले टायमारी आतां दिनेश अण्णान सांगिल्ले वरी आमी स्वाम्याले शांतकामाक्षी देवस्थानान मोक्काम आसतना स्वाम्याक आमी विनंती दवरली की म्हळ्यार मुखावयले विश्वावसू नाम संवत्सराचे स्वाम्याले पुण्यतिथी दिवस आमी गोपी न्हंयची तटारी एक महाअभियान करता म्हणून आमची इच्छा आसा. स्वाम्यान आमकां मार्गदर्शन करता म्हणटाना तांणी आमी तांकां 2-3दां भेटले. प्रति एक इन्विटेशन करचे धरून आनी हो कार्यक्रम कशी चलका म्हूण तांणी मार्गदर्शन दिले निमित्त आज हो कार्यक्रम इतलो चंद रितीर घडलो म्हूण म्हाका दिसता. हे कार्यक्रमाक तांणी आमकां मार्गदर्शन करून आशिर्वाद दिवच्याक कुमटा मुक्कामाच्यान हांगा आयिल्ले खातीर हांव भटकळ 10 जाणां वतीच्यान तांकां अनेक पंत साश्टांग नमस्कार करता. तशीच स्वाम्याले आज्ञानुसार हे वृंदावनाचे रिनोवेशन ग्रॅनाइट फिटींग पेंटींग तशीच सायडा इंटरलॉक्स तुळशी झाड आनी न्हंयचे एक मेटल ताका रेलिंग्स हे प्रति एक बांदकामाक आनी पेंटिंगाक जो आमगेले हरिशरण मामाले राजेशान जग मामाले प्रकाशान अच्युत कामत आनी विनायक भट हांणी तरी दिवस रात्री काम करना जाल्यार हें बरी एक 28 दिवसां भितर हें कार्यक्रम करचे जायनाशिल्लें. कित्याक की म्हळ्यार मठ संस्थापनेचे 29 तारखेक हांगा कार्यक्रम आसतना हें कसलें नाशिल्लें सोमे जाल्यार एक स्वाम्याले मार्गदर्शन आनी तांगेले एक आदेश घेवन आमी हे कार्यक्रम केल्ले. अत्यंत चंदायेरी हे आज कार्यक्रम जावच्याक तांगेले एक परिश्रम कारण तांकां स्वाम्यान आशिर्वाद करता आनी तांगेले बरेपणा खातीर एक आशिर्वाद करता म्हणून स्वाम्याले विनंती करताची. हो कार्यक्रम इतलो चंदायेर जावच्याक आमगेले रामनामाचे एक अभियान अत्यंत चंदायेर जावच्याक भटकळचे वैदीक वृंद कारण आज आमगेले सारस्वत समाजाचे प्रति एक देवस्थानाचे वर्धंती टायमारी आमी थंय वचून रामनाम अभियान करता आसाची. हाका कारण विनोद भट मामुरो किशोर भट मामुरो नाजाल्यार रघुराम भट तिरुमल देवस्थान हांगेलें नांव घेना जाल्यार हांव चूक जाता. कित्याक मारी प्रति एक रामनाम अभियानांतून तांणी सकण तुकून सांजे पासून थंय उरून कार्यक्रम चंदायेर चलोवन दिता आसाची. एक म्हाका गो तशे प्रकार 2 देवस्थान बाकी आसा. एक आमगेले मधुभट मामा घरचे आनी लक्कर्स कामतिले लक्ष्मीनारायण देवस्थान ते बी हें आमी वेकेशना भितर पावसाळ्याचे प्रारंभ जावचे किंता पयलेची थंय बी एक रामनाम अभियान दवरचे आमी काल विनोद भट माले उलोवंक घेतले ते बी सद्या भितर करतले. हें एक आमकां सांगच्या कारण कशें की म्हळ्यार हें एक स्वाम्यान आमकां महासंकल्प केले निमित्त प्रति एक आमगेले सांज देवस्थानाक आमी वचून रामनाम अभियानाचे एक कार्यक्रम करच्याक आमकां तांणी भाग्य दिलें. हाका सहकार दिल्ले वैदीक वृंदाक हांव धन्यवाद समर्पण करता.
तशीच गौड सारस्वत समाजाचे गौड सारस्वत सुरक्षा कल्याण सेवा समितीचे पदाधिकारी ताजे लिडर गिरीधर नायक उरो नकुल कामत उरो दीपक कामत अशी त्यांनी 10-12 लोकांना प्रति एक कार्यक्रमाक इन्व्हिटेशन वांटून दवरून हे कार्यक्रमाचे आता मी कार्यक्रम खाली एक 10-12 तास मात्र पळयताची हाजी तयारी मागशीची 2 दिवस आणि नंतर बी 2 दिवस काम आसा हे प्रति एक कामाक त्यांनी हातभार लागेल खातीर महिला मंडळ उरो आणि प्रति एक स्वयंसेवकाक हांव दाजना वतीनं धन्यवाद समर्पण करता आसा तशीच जनरेटर प्रोवायड केलें तसले चंद्रकांत किणी आणि उदका वेवस्था केली तसले बडाल फॅमिली साऊंड सिस्टम आणि लायटिंग दिल्ली तसले नागराज पै बुक स्टॉल रघुत्तमा इव्हेंट्स म्हणटा ताणें एक तागेले हे प्रारंभ केल्लो आसा तांकां बी हांव धन्यवाद समर्पण करता तशीच आमगेले भटकळ गांवचे खंयचे कार्यक्रम दवरल्यार बीची मारुती कोऑपरेटिव्ह सोसायटी लिमिटेड हांगेल बी एक ज्यो आमकां केन्नाची एक स्पॉन्सरशीप उरता तांकां बी हांव धन्यवाद समर्पण करून रामचंद्र किणी हांणी एंट्रन्सारी सायन बोर्ड तांणी जावं न्हू घालन दिले तांकां बी हांव ह्या टायमार उडगास करून तशीच आमगेले हांगा बाजून गणेश नायक म्हणून इतलो पुरो बांदकाम जावं खातीर उदका वेवस्थिकी नाबाक पुरो वेवस्था करून दिले खातीर ಅವರಿಗೂ ಸಹ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ तशीच हे कार्यक्रम अत्यंत चंद जावच्याक गांवचे परगांवचे आयिल्ले प्रत्येक जापकांक हांव अनेकवंत धन्यवाद समर्पण करून लास्ट जावन स्वामी लेगीत विनंती दवरता 550 वर्सां भितर ज्यो आमगेले भटकळचे मूळ मठ आसा आमगेले चातुर्मासा नंतर स्वाम्यान आमकां एक कॅम्प दिता म्हणलें आसा थंय करून आमकां हें परतगाळी जावचे एक महा प्रोग्रामा भितर आमकां अनेक कॅम्प स्वाम्यान अनुग्रह करून आमकां एक सेवा करची भागी दिवका म्हणून स्वाम्याल्या चरणाविंदाक अनेक पंत पांय पडून आमकां आशिर्वाद करता म्हणून विनंती करता. हरि ओम. मंजुनाथ प्रभू हांणी वंदनार्पणाचे कार्यक्रम कोण दिलो. आतां आमी पुरा लोकांना राखता आशिल्ले तसले गुरुवर्यालय अमृत सिंचन म्हण तसले आशीर्वचन आमी घेवन धन्य जावया. श्री 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 विद्याधीश तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की जय. जय गुरु महाराज की. गोकर्ण मठ संस्थान की. मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मधुसूदनः मंगलम देवकी पुत्रः मंगलम गरुडध्वजः श्रीरामं हनुमत सेव्यं श्रीकृष्णं भीमसेवितं श्रीव्यासं श्रीमदानंद तीर्थसंसेवितं भजे. ब्रह्मान्ताः गुरवः साक्षात् इष्टं दैवं श्रियःपतिः आचार्याः श्रीमदाचार्याः सन्तु मे जन्मजन्. श्री गुरुभ्यो नमः. हरिः ओम. आजी चैत्र अमावास्या हे दिवसाक आमगेले मठाचे संस्थापनाचार्य नाजाल्यार मठाचे परंपरेचे प्रप्रथम स्वामी म्हणून घेतील तसले श्रीमद नारायण तीर्थ श्रीपाद वडेर स्वामी महाराज जाले आजी 508 वर्षाचे तांगेले पुण्यतिथी आचरणे निमित्तान आजी त्याची परंपरेंतू आईल तसले 24वे पीठाधिपती स्वामेल उपस्थितींतू आज आमगेले प्रप्रथम स्वामेल हांगा पुण्यतिथी आचरण तशीच श्रीमद जीवोत्तम तीर्थ श्रीपाद वडेर स्वामेले हांगा वृंदावनाचे दर्शन
तदनंतर त्याचीची वृंदावनाचे सन्निधानांतू गोपी नदी तीराचेरी सर्व समाज बांधवाला उपस्थितींतू हांगा रामतारक मंत्र जप अभियान आयचे दिवसाक आमी करतासाची तन्निमित्तान आयचे दिवसाक स्वाम्याक हांग येवचे तसले एक संदर्भ प्राप्त जाले. आता प्रास्ताविकांतू ना स्वागत भाषणेंतू उठू लोकांक गोत आसा की आमगेले संस्थान गोकर्ण पर्तगाळी जिवोत्तम मठ आरंभ जावन गेनू 550 वर्ष जाले म्हणून घेन. सो ते 550 वर्ष आरंभ जाले म्हळ्यार एक मठ स्थापन जावन 550 वर्ष, गुरु परंपरा चालन गेनू 550 वर्ष. त्या न्हयशीची जे तुमी एक रामदेव पळयत आसाची ते रामदेव आमगेले नारायण तीर्थ स्वाम्याक प्राप्त जावन आत्त जावन घेवन लागी लागी 550 वर्ष जाता आसा म्हणल्यार एक उडगा साक आमी कसन केलें की म्हळ्यार आमकां रामदेव मेळून गेनूच 550 वर्ष जाले. आनी हे 550 वर्ष चलेल कोणें उठूची 23 स्वाम्यान चलोवन घेवन आयले. सो 550 कोटी राम तारक मंत्र जप पठन केल्यार रामदेवाकही गौरव केले तशी जाता आनी 550 कोटी केले निमित्तान 550 वर्ष चोलून आयले तसले सर्व ही स्वाम्याक वैके गौरव दिल तशी जाता म्हणले उद्देशान एक दिकान रामतारक मंत्रची आमी चूज केले आनी 550ची आमी कोटी धरले. आमी 600 कोटी ना 400 कोटी 300 कोटी धरिल ना. 550 कोटी धारण करचे कारण कसन की म्हळ्यार 550 वर्ष आमगेले परंपरेचे सर्व ही स्वाम्यान हे रथ घेवन घेवन आयिल्ल आसाची. त्या निमित्तान 550 कोटी रामदेव प्राप्त जावन गेनू 550 वर्ष जाले हाजेन राम तारक मंत्रची आमी हे केलें. नाजाल्यार कृष्ण मंत्र एक आशिल्ले हरे राम हे मंत्र वैके घेवेत आशिल्ले. किंतु रामदेव प्राप्त जावन 550 वर्ष जाले उडगासाक आमी राम त्रयोदशाक्षर मंत्र घेतले आनी 550 कोटी घेतले आनी 550 दिवसा भितरी हे कंडिशन आमी घाले. सो अशी कोरून घेनू आमी आरंभ केले. 1 वर्सा पयले आताची सांगिल प्रमाणे 376 दिवस जालील आसा, 174 दिवस बाकी आसा. सो आनी लागी लागी 6 म्हयने मात्र हे तुमकां अवकाश समाज बांधवांक. 6 म्हयन्या नंतर वापस गोपी नदी तीरार येवन घेवन अशी तुमकां मांडटो पळोवचें आनी वापस भाग्य मेळना. आनी कसं तरी अभियान केलें तेन्ना मात्र मेळटालें विना अशी वापस 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 केन्ना तरी जन्मांत एकदा तरी तुमकां अवकाश मेळटाले. आतां सांगलें की हाजे पयले वैके एक मांडटो घालून घेनू हांगे एक कसकी एक कार्यक्रम केल्ले. किंतु 508 वर्सां इतिहासांत अर्थात नारायण तीर्थ स्वाम्याले हांगा वृंदावन स्थापन जाले नंतर 508 वर्सांतू केन्नाही हे गोपी नदी तीराचेरी ना जाल्यार वृंदावनस्थ जावन घेवन आशिल्ले तसले नारायण तीर्थ स्वामी आनी जीवोत्तम तीर्थ स्वाम्याले सन्निधानांतू उठू लोकांक मेळून घेवन 23 लाख रामतारक मंत्र जप केन्नाही जाले नाशिल्ले. हेची प्रप्रथम पंता 23 लाखांकिंत चड आयच्या दिवसाक 23,88,312 रामतारक मंत्र जप आयच्या दिवसाक जाले. 508 वर्षांत जाले नाशिल्ले तसले इतिहास आयच्या दिवसा भटकळकारांनी आज इतिहास निर्माण केल्लो आसा. आज महत्वाचे कसन की म्हळ्यार लेखा गेम चाल केल्यात. 508 वर्ष म्हणटाच आमी आमगेले नारायण तीर्थ स्वाम्याले आज 508ನೇ पुण्यतिथी आचरणे म्हणून तुम्ही जर ॲड केल्यार 5 + 8 जाल्यार कितले जाले 13 जाले. आनी त्याची स्वाम्याले सन्निधानांतू 13 अक्षराचे रामतारक मंत्र पठण आमी केले. जे स्वाम्यान राम प्रतिमा हाडले, जे स्वाम्यान प्रप्रथम पंत आमगेले रामदेवाक पूज केले, त्याची स्वाम्याले संख्या जर पुण्यतिथी संख्या घेतल्यार वैकेची 13 नंबर येता आसा. कडे 1 + 3 4 हे वय बट 13 संख्या आयच्या दिवसाक आमकां प्राप्त जाले. कडेरी जप केन्ना स्टॉप करका हे आमगेल्या हातांत ना. आनी आतां पळयलें आसा लोक येता आसाची वता आसाची येता वता इन आउट जाता आसा. इतलें असल्यार वैकेची जर आतां 23,88,312 जप जाले म्हणून घेवन आमी
पळयलें. जर तुमी उठू हें ॲड केलें री 2 + 3 5 जाता. 5 + 8 14. 14 + 8 तुमगेले वै 2 + 3 5 5 + 8 13. 13 + 8 21. 21 + 3 24. 24 + 1 25. 25 + 2 27. आयची तारीख वैकेच 27. सो लास्ट कसन तुमकां संख्या मेळ्ळे 23,88,312 ॲड केले री लास्ट संख्या मेळ्ळे 27. आनी कोणाला आमी राम नाम जप केले ते जर 27 2 + 7 केल्यार 9 जाता. आनी 9 संख्ये ते रामाक संबंध पाविल्ले कित्याक की म्हळ्यार राम नवमी म्हणून घेवन आमी केन्नाय संबोधन करतात. सो अशी आयच्या दिसाक 508 धरा नाजाल्यार जप केलेली संख्या धरा. आज इनडायरेक्टलीची ते स्वाम्याकची पावता आसा म्हणून घेवन हांगा दिसून घेना इल्लो आसा. पळय आमी जावन घेवन हे संख्ये राबऱ्या मारया उठू जॉईन करा. आमी काय सांगिल्लें ना. कोणकी लॅक करता आसा कोणकी बरयता आसा खाली पट्टी हाडले नंबर घेतले कडे आमी चाल केला आमगेले. हे आमगेले थेरी बाकी आमकां संबंध ना. सो अशी एक 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 देव घडोवन दिता. जर अशी जाता आसा म्हणल्यार अशी वेळोवेळी आज 27 हे तिथी लेखान आयिल्ली तसल तारीख चैत्र अमावास्या आयच्या दिवसाक आयले. सो चैत्र अमावास्या खंयची डेट आसा 27 आसा. त्याची संख्येक समजावन राम तारक मंत्र जप हे जाल्लो आसा. तन्निमित्तान हे एक निश्चय जाल्लो आसा की आमगे नारायण तीर्थ स्वामीले संपूर्ण आशीर्वाद हे अभियानाक आसा हे महोत्सवाक आसा ना धरील तसले कार्याक संपूर्ण गुरुबल आसा म्हणलेक द्योतक आयचे हे एक जपसंख्येन आमकां प्राप्त जाल्या म्हणून घेवन आमी लेखताची. त्या नैशीची केन्नाही आमगेल स्वाम्यान वैकेची पीठेर आयलतना 1475 आमगेले वाराणसी मठ स्थापन जाल्ले. सो आमगेले प्रिय गुरुवर्य स्वाम्यांनी 1975 करेक्ट 85 वर्साक 1475 आनी 1975 सो 85 वर्ष जाले. सो पंचशताब्दी महोत्सव ते 1977 केले कित्याक म्हळ्यार 2 वर्ष थंय मध्ये तेन्ना एमर्जन्सी आशिल्ले. सो त्या एमर्जन्सी लागून 1977 तेन्ना पंचशताब्दी महोत्सव केले. सो केन्नाही स्वाम्यान कसन सांगचे आशिल्लें की म्हळ्यार तांणी पिठेर आयिल्ले 1973 1973 आमगेले प्रिय गुरुवर्य स्वामी पिठेचेर आयले आनी 1975 वाराणसी मठ स्थापन जावन घेवन 85 वर्ष जाता आशिल्लें. सो आमगेले स्वामी केन्नाय एक खुशी पावता आशिल्ली कसन की म्हळ्यार आमी पिठेर आयिल्तना 2 महत्वाचें काम केलें. कसन महत्वाचें काम केलें की म्हळ्यार एक नारायण तीर्थ स्वामीले आनी जिवोत्तम तीर्थ स्वामीले वृंदावनाचें रिनोवेशन केलें 1974 आनी 1975 वाराणसी मठांत वापस लक्ष्मीनारायण देवाक पुनर्प्रतिष्ठापन केलें. हे आमकां अत्यंत संतोषदायकाचे क्षण म्हणून सांगता आशिल्ले कित्याक की म्हळ्यार 85 वर्साचे संदर्भारी करेक्ट 85 वर्साचे संदर्भारी खंयचे स्वाम्यान मठ स्थापन केले त्या स्वाम्याला वृंदावन जीर्णोद्धार केले न्ही म्हणून एक स्वाम्याक समाधान. आनी खंयचे स्वाम्यान मूल मठ स्थापन केले त्या मूल मठाचे करेक्ट 85 वर्साक वापस लक्ष्मीनारायण देवाक प्रतिष्ठापन करच्याक आनी पिठेर आयिल्ले कुडान फर्स्ट काम धरिल्ले स्वाम्यान हे दोनीची एक हांगाचे वृंदावनाचे रिनोवेशन आनी एक वाराणसी मठाचे जीर्णोद्धार वापस आमी रिपीट केले. आनी करेक्ट 50 वर्साक हांगा आतां रिनोवेशन वैके जाल्लो आसा. वाराणसीचे वैके रिनोवेशन जाता आसा पर्तगाळीचे वैकेची रिनोवेशन जाता आसा. सो एक शिष्याक केन्नाही सांगताची की गुरुले पांयाचेरी ना गुरू ना कशी पांय दवरले ते पांया हे जे पळोवंक घेवन शिष्यान चल का म्हणून घेन स्वाम्यान तशी चल्ले तातूंत आमी वैकेची तशी चोलून घेवन भटकळकारांक अवकाश दिले तुमी जीर्णोद्धार करा म्हणून. नाजाल्यार हाजे पयले ही अवकाश दिवेत आशिल्ले ना 50 येवका न्ही आमकां करेक्ट 50 येवका म्हळ्यार कितें रे आमी हे मनांत दवरून घेतले सांगिल्लें नाशिल्लें सांगिल्लें आसल्यार उठू गेल्ले आशिल्ले. तो त्या निमित्तान करेक्ट 50 वर्साकची आमगेले नारायण तीर्थ स्वामीले तशीची जिवोत्तम तीर्थ स्वामीले
एक जीर्णोद्धार कार्य करता असेल अवकाश भटकळकारांक मेळ्ळे हे अत्यंत संतोषा विशयू आणि आम्ही अनुमती दिला हाजे निमित्तानं जे आमगेल गुरुन केले तशीच आम्ही पाऊल दवरले म्हणून आम्ही लेखताची वाराणसींत वैकेची तुम्ही एक लास्ट चातुर्मास दिल्ले 2015 सो करेक्ट 10 वर्षानंतर वापस थंय आमगेले चातुर्मास घडता आसा सो 10 वर्षा पयले कोण गेलेलो आसा तांणी थोडे अवलोकन करीत कित्याक म्हळ्यार 2025 तुमकां ते कट्टड पळोवचें मेळना तुमकां नूतन कट्टड पळोवचें तुमकां अवकाश मेळटा सुसज्जित जावन गेनू ते मठ आमी थंय वापस 550 वर्ष जाले 50 वर्षा पयले आमगेल गुरुस्वामीन वैकेची थंय रिनोवेशनांनी केल्ले 50 वर्ष जाले नंतर थोडेची बदलावण करका पडटा आवक जावक नाजाल्यार थंयचे वातावरणा निमित्तान गंगा न्हंय लागीं आसा वात वैकेची उश्णता चड आसा त्या निमित्तान 50 वर्षाक मुक्काविलान एक 50 वर्ष टिक्का म्हणले उद्देशान त्या वैकेची हातांत धरले एक दिकान पर्तगाळी मठाचे वैकेची काम हातांत धरले एक दिकान भटकळच्या हांगाचे वैकेची हांगा जीर्णोद्धार जाल्लो आसा एक दिकान 550 कोटी रामनाम जप सो उठूची एक पंत आतां हे आयले आनी एक 6 म्हयने जाले नंतर आमकां पाठशालेचे आनीक चाल जाता सो अशीची जीवन आमगेले चालू आसा स्वामी म्हणून आराम रे मरे निर्माल्य केल्ले कुडेन आरामशीर उरत पातपूज केले आराम हे केले कुडेन आराम ना आराम म्हणले नाम म्हळ्ळे एक जल कुडेन एक जल कुडेन एक आज हांगा कार्यक्रम फाल्यां थंय कार्यक्रम आज थंय प्रयाण फाल्यां थंय मिटींग अशी जावन दिवस कशी वता आसा हे आमकांय कळतना किंतु आजी 550 दिवसाचे अभियान आरंभ केले आनी तांतू 376 दिवस दांटून गेलो आत पर्यंत हांगा येवन घेवन पावले आनी लेकिलकिंता चडची जप आतां जाल्लो आसा आनी संपूर्ण आमगेले बॅक हँड टीम वैकेची भटकळाचे लोक मॅनेज करता आसाची मूल स्थानाचे लोकची हे मॅनेज करता आसाची सो कित्याक म्हळ्यार आमकां टीम मेळ्ळे संपर्क आशिल्ले तांणी वैके जबाबदारी घेतले 2-4 आमी तांगेले उलयले सो तांकांच आमी हे केलें जायत मारे तुमीची हे करा तांगेले वटू आनीची होन्नावर कुमटा बाकीचे बेंगलोर मुंबई अनेक लोक तंतू एक लोकाले सहकार जावन गेलो आज आमगेले एक बॅक हँड टीम म्हळ्यार एक सांगिल्लो कुडेन हांगा तुलेन हांगा थंय तुलेन हे उठूची आमकां सहकार करता आसले एक बॅक हँड टीम तयार जाले युवक वर्ग मस्त तांणी परिश्रम करता आसाची हे संदर्भारी आमी उल्लेख करता आसाची ते न्हयशीची घरांत तूं कसने जावं एक म्हालगडो ना एक यजमान आसलो म्हळ्यार बाकी घरचे उट्टू लोकांक एक धैर्य ना मागेल बामूण आसा ना मागेल आज्ज आसा एक चल्ल्याक वैकेची ना मागेल बापू ससरे तो हँडल करता एक बायलीक वैके मागेल बामूण आसा चौडवांक ना मागेल बापूय आसा तो पळोवंक घेता यजमान घरा आसलो म्हळ्यार कुडेनच पळय एक धैर्य कसने जावो हो आसा तो आसा तशी एक धैर्य मेळटा आमकां वैकेची एक धैर्य कसन की म्हळ्यार आमगेल मठाचे आतां पळया एक उट्टू लोकांक एक घरांत तूं एक यजमान घेवन उरता ना एक तुमगेले एक संस्थे कोणे तरी एक यजमान ओनर म्हणून घेवन येता आमकां ओनर म्हणून न्ही बट आमगेले गुरु परंपरेक आमगेले यजमान म्हळ्यार आमगेले नारायण तीर्थ स्वामी जर नारायण तीर्थ स्वामी आमगेले वटू आसा म्हळ्यार आमगेले खंयचेही कार्य 100% सक्सेसफूल म्हणलें आमकां एक विश्वास कित्याक की म्हळ्यार यजमानाले एक साथ आसा तांगेले एक आज आमगेले यजमान म्हळ्यार आमकां नारायण तीर्थ स्वामी कित्याक संस्थापनाचार्य आदि गुरु प्रप्रथम मठाचे इतिहासाचे स्वामी त्या स्वाम्यान शिष्य स्वीकार घेतले शिष्य स्वीकार घेवन रामदेवाक तांणी स्वीकार करून घेवन नित्यपूज केले नित्यपूज करून घेवन कडेरी अनेक स्वाम्याक तांणी पट्ट शिष्य करून घेवन अशी परंपरा एक आरंभ करून दिली तसले आमगेले नारायण तीर्थ स्वामी तन्निमित्तान आमगेले हे परंपरा चलन घेता आयले मुखार येता गेले सो तशी आमगेले गुरु परंपरेचे यजमान म्हळ्यार आमगेले नारायण तीर्थ स्वामी सो त्या स्वाम्याले आशीर्वाद आसा त्या निमित्तान वाराणसी चातुर्मास बर जावका त्या न्हयशीच आमगेले महोत्सव बरे रितीर जावका आयचे रामनाम जप बरे रितीर जावका आनी हातांत धरील तसले सर्व ही रिनोवेशन काम बरे जावका म्हण कितें रे आयच्या दिवसाकची आमी वाराणसीचे इन्विटेशन स्वाम्याले सन्मुख दवरून घेवन वृंदावनाले एक दवरून घेवन तांगेले प्रार्थना करून घेवन आयच्या दिवसाक आमी अनावरण केलें कित्याक की म्हळ्यार आमकां विश्वास
आमगेले यजमान जावन आशिल्ले तसले आमगेले प्रप्रथम स्वामी जावन आशिल्ले तसले नारायण तीर्थ स्वामेलेक ते जर आमी पत्रीक दवरून घेवन तांगेले प्रार्थना करून दवरलेत निर्विघ्न रितीन सर्व ही कार्य जाता म्हणून एक आमकां विश्वास आसा. त्या निमित्तान आयच्या दिवसाकच आमी अनावरण केलें. ना जाल्यार रामनवमी दिवस आशिल्ले, ना जाल्यार मठ स्थापन जावन घेवन करेक्ट मार्च 30 मार्च 31 करेक्ट 550 वर्ष जाल्या. तेन्ना वैकेची आमी हें उद्घाटन करीत आशिल्ले, किंतु आमी तेन्ना केलें ना. त्या तारीखेक मठ 550 वर्ष जाले, किंतु त्या 550 वर्षाची जबाबदारी घेतली तसले नारायण तीर्थ स्वामी निमित्तान आयच्या दिवसाक आमी हांगा पत्रीक दवरून घेवन आयच्या दिवसाक आमी अनावरण करता आसाची. यजमान आले एक असल्यार कशी एक धैर्यमळ कितेरी एक पंता आमी हाजे पयले ही सांगले उरताले. एक गाय आनी एक सिंह. सिंह प्राणी तुमकां गोत आसा क्रूर प्राणी आनी मांस भक्षण करचे तसले प्राणी, आनी गाय अत्यंत साधू प्राणी आनी खंयचेय रितीन सस्य भक्षण करचे विना बाकी खंयचेही प्राणीक ना जाल्यार त्रास दिवचे जावो कसने करनाशिल्ले तसले साधू प्राणी. एक दिकान सिंह अत्यंत क्रूर प्राणी आनी इतले की म्हळ्यार पोट्टा भूक लागली म्हळ्यार सिंहाक पोट्टा भूक लागली म्हळ्यार येद्रा कोण मेळटा ताका ते धोवन घेवन खावचेंतूच तागेले एक आसक्ती उरता. तान तूं कांय बदलावण करचें जायना. आमी ताका सांगचें जायना तुका पोटा भूक आसा 2 मिनट राब रे हें करता. हांगा तर राम नाम जप जाले तेन्ना कशी 2-2 तासाक धांवका पडटा. तशीच सिंहा वयके दिसता 4-5 दिवस पर्यंत उपवास आसा. येद्रा कसन मेळटा त्याचीच हें करचें पडटा. सो तेन्ना कसन जाता सिंहा कसन दिसता तें हें करका पडटा. तशी एक पंता गाय एक चरोच कितें तण खावचे कितें खंयची एक रानांत गेले यजमानान सोडले ते रानांत गेले. रानांत आरामशीर खंय तण मेळ्ळे खायत बसले. खायत आसतना ते सिंहाल न धर कोणाचेर पळय गायचेर पळय. 5 दिवस उपवास आसा कसने म्हाका खावचेक मेळना बरे एक मेळ्ळें म्हणून कडेनच पळय ते गायची मागशी धांवचे चाल केले. गायक वैकेची तक्षण कळ्ळें की हे सिंह म्हाका खावचेक आरंभ करचेक धांवन घेवन येता आसा म्हणून. आतां एका सिंहान तागेले तोंडा पडका ना ते गायन आनी सिंहांनी गायन एक ते सिंहाल तोंडा पडका ना गायन कशी तरी धांवन घेवन वचका पार जावका. सो गायन कसन केलें आपणे प्राण रक्षण करका म्हळ्यार कितें गाय धांवचे चाल केली. इतले धांवचे चाल केले की म्हळ्यार कितें म्हळ्यार प्राणाचें रक्षण करून घेवका. सो गाय धांवत लागले. हे दिकान सिंह वैके धांवत आसा. सो दोन्ही प्राणी धांवत आसा. लास्ट कसन जाता की म्हळ्यार एक दलदल म्हणटा हिंदींत दलदल म्हणटा म्हळ्यार एक तळे तांतू कमल फूल येता किंतु माती उरता. ते माती कशी की म्हळ्यार तुमी पांय घाल कुडनस पळय आपोआप भितर तांडून घेता भायर येवचेक जायना तुमकां. तसल तरेचे एक सिच्युएशन निर्माण येता. येद्राक उदकाचे एक फोंड थंय प्राप्त जाता तांतू माती आसा थंयतुल्यान भायर येवचें जायना स्विमींगही करचें जायना आनी पुरले रस पळय भितर तांडून घेत विना भायर येवचेक तुमकां जायना. तसल आसतना गायन कसन केलें की म्हळ्यार तांत उड्डी म्हळ्यार तांत उडलो कुडेन मस्त मुखार वचून उडले आनी आतां कसन जालें की म्हळ्यार टोटली जाम भायर येवचेक जायना. तांडीतालो कोणेय नाची सकल ते तांडून घेता आसा हे प्रयत्न करता आसा किंतु कसने करचें जायना. सिंह वैके केले हांव तूं हें केल्यार हांव त्रास जाता किंतु पोट्टा भूकी कसने करचें जायना. हो वैके उडता म्हणून तोही उडलो कडे कसन जालें की म्हळ्यार मुखारी थंय गाय आसा मागशी दिकान सिंह आसा बट थोडे अंतर आसा गॅप आसा. बट आतां कसन जालें की म्हळ्यार दोनी गाय आनी सिंह दोनीच्यात लॉक जाले म्हळ्यार खंय हात पांय खेळोवचेक जायना. कित्याक की म्हळ्यार ते मस्त लूज आशिल्ला जेन्ना सकल तांडून घेता आसा हात पांय खेळचेक जाताना मुखार वचेक जाताना गायकय वचचें जाताना सिंहाक वैकेची कसने करचेक जाताना. सिंह पयलेच उपवास पडिल्लो आसा 5 दिवसांतल्यान. सो तो प्रयत्न करत आसा सांज पर्यंत जाले कसने फल ना. गाय आशिल्ले कडेन आसा सिंह वैके आशिल्ले कडेची आसा प्रयत्न करत आसा. लास्ट कडेरी
अशी वार्तालाप चाल केला. सांजे दिवळांनी जल न्ही सांजे वेळ आयल तना कडे रे ते गाय कसं नसा मस्त हसत असा म्हणत त्या विचार नाका गाय कशी हसता म्हणून ते विचार नाका चमका हसत असा म्हणले का. त्यांना सिंहान विचारलं अरे इतलं तू हे जल्ल असा हांव तुका खात्ता म्हणून तुका गोत्त असा इतल्यानी गोत्त असताना वैकची तू इतलं प्रसन्न कशी असा कशी तू हे करता असा म्हणून हे करत असताना त्यांना ते गायनं सिंहाक प्रश्न विचारले कितें की मग मरणा लागी येईल तेन्ना कोणे हसतावे कोणे हसनात कोणाक भंय दिसता दुःख जाता हो आनी खातालो रात्री जाल्यार कोणे म्हाका हें करतालो अशें आनी भंय दिसता पण तूं प्रसन्न चित्त आसा कसन तुगेलें हें म्हणटना तेन्ना सिंहान गायन सिंहाक प्रश्न विचारले तुगेलो कोणे तरी यजमान आसवे यजमानू ना हांवची सिंहा रायू हांव जंगला रायू आनी म्हाका कोण यजमानू म्हाका आनी यजमान ना हां जायत जायत म्हण कडेर सिंहान थोडे वेळान तुका ताका गायक प्रश्न विचारले तुगेले यजमान आसवे वय मागेले यजमान आसा तेतकून हांव खुशी पावता आसा कशें लेक पळय हांव गाय मागेले यजमानू म्हाका सकाळीं सोडता सोडले नंतर हांव उठू कडेची तण खावन घेनू लास्ट करेक्ट त्या समयाचेर वचून पावचें हांवें 6 घंटे की गोधुळी मुहूर्ताक वचून हांवें पावचें आजी पळय तूं म्हाका हांतू फोंडांत घाले गोधुळी मुहूर्ता हांव थंय पावचें जायना गोधुळी मुहूर्ता हांव थंय पावना जाल्यार मागेल यजमान म्हाका सोदून घेवन खंय तरी येता तेन्ना हांव आंबे म्हणून पुरो तेन्ना ताका कळटा की हांव हांगा आसा म्हणून तेन्ना तो म्हाका हांगतुल्यान म्हाका पार करता किंतु तुका कस पळय कोणे हात दिले रे तुका कोणेही रक्षण करना कित्याक म्हळ्यार गोत आसा तुका रक्षण केलें तूं म्हाका खाता म्हण कितें तुका हांगा सोडून घेवन वता तुगेल मरण जातवी ना मागेल मरण जायना कित्याक म्हळ्यार म्हाका रक्षण करतालो मागेल यजमान आसा म्हळ्यार म्हाका धैर्य आसा तशी आमगेल मठाचे कार्यक्रम बरे रितीर जाता म्हळ्यार कितें आमगेल यजमान जावन आशिल्ले नारायण तीर्थ स्वामी आसा म्हणून आमकां धैर्य त्या निमित्तान आयच्या दिवसाक तांगेल हे एक पुण्यतिथी दिवसाक हांगा उट्टू लोकांक मेळून घेवन कसन हे रामतारक मंत्र जप अभियान आरंभ केले ते आरंभ केलेले तांगेल्या सन्निधानांत वैकेची आमी केल्ले री तांगेले एक संपूर्ण आशीर्वाद नाजाल्यार तांगेले एक गुरुबल प्राप्त जाले निमित्तान धरील तसल सर्व ही कार्य ते सुरळीत जावन घेवन जाता म्हणले एक विश्वासान आयच्या दिवसाक हे कार्यक्रम गांथून घेतले आनी कार्यक्रम गांथून घेवन घेवन आयोजन करून घेवन जप करून घेवन लेखील किंता चड प्रतिसाद भटकळकारांक दिले हे अत्यंत संतोषाचे विशय आमी भटकळकारांक विशेष जावन घेवन चारही आमगेल हांगा जानकीपती रघुनाथ तेनेशीची सीतापती तशीची रघुत्तम अशी 4 जप केंद्र भटकळ गांवांक आमी अनुग्रह केले सो हे चारही जप केंद्राचे सर्वही जापकांनी तशी अन्य समाज बांधवांनी पर्तगाळी मठांतू जावचे तसले हे 550 वर्षाचे महोत्सवांतू नोव्हेंबर 27 तुलेन डिसेंबर 7 पर्यंत घडचे तसले महोत्सवांतू सर्वही भटकळकारांनी आमगेल पर्तगाळी मठांतू उरका म्हणून घेवन हेचीची नारायण तीर्थ स्वाम्याले सन्निधानांतूम सर्व लोकांक आमी आमंत्रण करता आसाची हे जन्मान तुमी बरोवन घेवेत पर्तगाळी मठाचे 24वें स्वाम्यान आमकां नारायण तीर्थ स्वाम्याल सन्निधानांतूच आमकां आमंत्रण केल्लें म्हणलेक केन्नाही तुमी उडगास दवरेत आतां कशी दिनेश पेन सांगले 1974 हांव 10 वर्सां चल्ल आशिल्लो तेन्ना हो आशिल्लो तो SP शानबाग आशिल्लो उपीट दिलो फोव दिलो हे कशी उडगास आसा तशीची आनी 50 वर्सां जाले नंतर मरे तेन्ना स्वाम्यान 24वें स्वाम्यान आमकां हांगाची टेंट घाल मरे हांगा राम नाम जप अभियान जाल्लें तेन्नाची स्वाम्यान आमकां हांगा आमंत्रण दिलें हें कोणाक मेळनाशिल्लें भाग्य आमकां दिलें म्हणलें एक उडगासू केन्नाही भटकळकारांत तूं मेळत तसले एक इतिहासू आयच्या दिवसाक निर्माण जाले आनी आमी चड समय घेनाची आयच्या दिवसाक मस्त एक लेखील किंता आमी लागीं लागीं 3 तास हांगा बसले वडेर मठा वचून येता खंय येनाका आमी हांगा बसताच कित्याक की म्हळ्यार जर आमी हांगा बसनाची तरी आमी नारायण तीर्थ स्वाम्याक अगौरव केलें म्हणलें एक भावना आमकां जाता म्हणलें एक मनान आमी हांगा बशिल्ले हांगातुल्यान आमी उठोवन गेलनाच कित्याक की म्हळ्यार आमी तांकां गौरव करचे कितें री
तांगेल अंतर्गत असेल तसेल रामदेव संप्रीत जाऊ का म्हळ किती आम्ही हांगा आयले आणि हंग येऊन गेलो बडेर मठा गेलं म्हळ्यारी आम्ही तांकां गौरव केलं म्हणलेक जाता म्हणलेक उद्देशानं आम्ही वापस फाटी दाखे नाशीचे हांगा बसून घेन हांगा राम नाम जप कोण तुम्ही कितले उठले रे की आम्ही उठ नाशिले सो त्या निमित्तान आम्ही हांगा बसून गेलो आयच्या दिवसाक आमगे नारायण तीर्थ स्वामेक जीवोत्तम तीर्थ स्वामेक आम्ही गौरव दिले म्हणलेक आम्ही समजताची सर्व लोकांनाही दिले तांगेल यथानुशक्ती सकाळी तुलेना हांगा बसील असाची मस्त एक थोडे बेजार कसन की म्हळ्यार मस्त लोकांक धग्गू सहन करका पडले मस्त लोकांना मेडिमिक्सात बरेच ॲडवर्टायजमेंट जाल्या म्हणून एक दिसून आयले उट्टू लोकांना आत्तांत फॅन घेऊन गेलो वाढत बसले मस्त त्रास जाले सहन केले किंतु ताजे किंताची कसन की चढ कसन की म्हळ्यार राम नाम जप जालेल हाजेना ताजे किंता चढ भाग्य आणि कसनेही ना आणि वापस घरांत वचून फॅन मेळता AC मेळता उठू मेळता किंतु ते नारायण तीर्थ स्वामेल सन्निधानांतू गोपी नदी तीरांतू स्वामेले उपस्थितींतू रामदेवाल यद राख राम नाम जप फाल्ले वापस आणि मेळना फाल्ले फॅन मेळताले फाल्ले AC मेळताले किंतु स्वामेल ಒಟ್ಟು बसून गेनो नारायण तीर्थ स्वामेल सन्निधानांतू वापस राम नाम जप करता असल अवकाश वापस मेळना किंतु आणि एक इच्छा आसा जमलेरी भाद्रपद शुक्ल पंचमीक जीवोत्तम तीर्थ स्वामेले पुण्यतिथी येता त्यांना एक कसन की म्हळ्यार आम्ही वाराणसींतू चातुर्मासा उरताची थंय तुला हांगा येवचेक एक जायना आणि दुसरे कसन की म्हळ्यार मेडिमिक्साचे फॅन एक नाका पावसाडी उरता आराम बसत थोडे एकटं गड घालून घेनो आरामशीर चढ जप जाता म्हणून आम्ही लेखताले थोडे हास्या कितें सांगले उठू लोकांना कडे उठू कडे धग्ग जाल्लो आसा थोडे उमेद वाडो का म्हळ्यार कितें सांगत आसा म्हळ्यार कसन अपार्थ लेख नाकाची किंतु तेन्नाही अवकाश मेळ्ळ्यार अंतिम क्षण ते कित्याक म्हळ्यार भाद्रपद मास आयिल्ले नेक्स्ट 1 म्हयन्या भितरीची आमगेलें अभियान परिपूर्ण जाता 1 की 1.5 म्हयन्या भितरी आमगेलें अभियान परिपूर्ण जाता करका म्हणल्यार आमगेले अभिप्राय किंतु भटकळकारांक तेन्ना पावसाडी उरता तेन्ना मस्त पावस येवचे तसले संभव उरता गोपी नदी तीरा लागीं आशिल्ल्या जेन्ना गोपी नदीच्या उदकाचे वैर तगू जावचे संदर्भ उरता समय पळोवन आलोचन करून अवकाश आसल्यारी होड प्रमाणेर ना जाल्यार वैकेची सान प्रमाणारी तरी वैकेची कोर घेवन जीवोत्तम तीर्थ स्वाम्याक वैकेची तांगेल अंतर्गत जावन आशिल्ले तसले रामदेव वीर विठ्ठलाक वैकेची गौरव दिवचे जाता जाल्यार तेन्ना एक सान अभियान करल्यारी बरेची अशी म्हणून आमी लेखताची कसने जाल ना जाल्यार वैकेची कशी जाता पळोवया आमी वाराणसी उरताची तेंतुल्यान हांगा येवचें कांय जायना किंतु जल तितल्या भटकळकारांनी त्या वैकेची एक हे करून कशी नारायण तीर्थ स्वाम्याक गौरव दिल्लो आसा तशीच परंपरेचे तिसरे स्वामे आमगेले नारायण तीर्थ स्वामेलेची प्रशिष्य जावन आशिल्ले तसले जीवोत्तम तीर्थ स्वामे जे स्वामेले निमित्तान आमगेले मठाक एक नांव आयलें आज आमी श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाळी जीवोत्तम म्हणले कसं नांव आयलें ते हेची स्वामेले निमित्तान आमगेले मठाक आजी नांव आयलें आसा खंय गेल्यार उडपी हे त्यांनी खंय तरी गेल्यार आमकां जीवोत्तम मठ दवरू म्हणून आपयताचे गोवा आनी गेले म्हळ्यार आमकां पर्तगाळी मठाचे ते पर्तगाळी मठाचे म्हणून सांगताचे नॉर्थ केंद्र उठू गोकर्ण मठाचे उठू खंयचे म्हळ्यार आमीची गोकर्ण मठ म्हळ्यार आमी पर्तगाळी मठ म्हळ्यार आमी ना जाल्यार जीवोत्तम मठ म्हळ्यार आमी तिन्नीची अशी एक युनिक आशिल्ले तसले मठ म्हळ्यार आमगेले संस्थान गोकर्ण पर्तगाळी जीवोत्तम मठ त्या निमित्तान जीवोत्तम तीर्थ स्वामेले वैकेची पुण्यतिथी भाद्रपद शुक्ल पंचमी दिवसाक आणि त्या दिवस ऋषी पंचमी असल ऋषी पंचमी दिवसाकची आमगेले जीवोत्तम तीर्थ स्वामे गत जाल्ले आनीक कसन की म्हळ्यार आमगेले जीवोत्तम तीर्थ स्वामे भाद्रपद मासांतू तांणी हांगा गत जाले म्हळ्यार तेन्ना स्वामे भटकळांतू चातुर्मास आसा म्हणले निश्चय जाता त्या निमित्तान हे वर्साक आमगेले चातुर्मास वाराणसींत उरता आणि अभियान भटकळांत घडता सो हे दोन्हीही एक संदर्भारीची प्राप्त जाल्या कितें म्हळ्यार भाद्रपद मासांतूची चातुर्मास येवचे त्या निमित्तान तांगेले हांगा वृंदावनास म्हळ्यार स्वाम्यान संचार दुसरे कडेन करचेक जायना चातुर्मासांत जर हांगा वृंदावन आसा म्हळ्यार
स्वामेल चातुर्मास भटकळ आणतो अशील म्हणले क निश्चय जाता. त्या निमित्तानं त्या स्वामेक वैकेची जमलेरी पावसाळी काल गोपी नदी तीर लागी असा. त्यांना कशी संदर्भ असा. एक 10 दिवस पहिले हवामानाचे विषय पळोवन गेनू योग्य निर्णय घेऊन गेनू त्यांना वैकेची हांगा राम नाम जप जाल्यारी बरे म्हणून गेनू. ह्या संदर्भात आम्ही त्याच बद्दल वैकेची एक विषय तुमगेल्या द्राक आम्ही सूचना दवरताची. आणि आईच्या दिवसाक भटकळ 10 जणांतर्फेन भटकळ युवक समाजातर्फेन भटकळ महिला वर्ग तशी वैदिक वृंद हे सर्वही लोकांन मेळून गेनू आईच्या दिवसाक राम नाम जप अत्यंत यशस्वी रीतीने जावची तशी तुम्ही केलेल बद्दल आम्ही संतोष अभिव्यक्त करताची. विशेष जाऊन गेनू मठाचे ना हे एक वृंदावनाचे जीर्णोद्धार कार्याक आता मस्त लोकाले नाव सांगले. त्यांनी सर्वही लोकांनी केलेल बद्दल आम्ही संतोष अभिव्यक्त करताची. बहुशः नारायण तीर्थ स्वाम्यानं जीवोत्तम तीर्थ स्वाम्यानची तांकां प्रेरण देऊन घेऊन तांगे कडच्यानची सेवा करून घेवतसला अवकाश तांगेल कुटुंबाक दिलेले हे अत्यंत तांगेल भाग्याचे विषय म्हणून आम्ही लेखताची. तशीची रामनाम जपांत सहभाग केला तसले मस्त लोक परगांवतल्यान वैकेची आयच्या दिवसाक स्वामेल्या पुण्यतिथी निमित्तान अनेक परगांवतल्यान वैके लोक येऊन गेनू दनपारपर्यंत रामनाम जप करून गेनू तांणी वैकेची सहकार केला असा. तांक वैकेची तांगेले वैयक्तिक जीवनांतू भटकळांत आशिल्ले तसले समाज बांधव तांगेले वैयक्तिक जीवनांतू वडेर मठांतू तशीची चारही जप केंद्रांतू तशी देवस्थानांतू नित्य निरंतर क्षेमाभिवृद्धी नांदतुरो अशी देवचरणी गुरुचरणी प्रार्थना करीत आमगेला आशीर्वाद परभाषणाच्या मी मंगल गडेताची. श्रीकृष्णार्पणमस्तु. आता 10 जणांना गुरुवर्यालेगी प्रसाद घेवका. एक गुरुवर्याले तोंडांतुल्यानाजी अभिलाषा व्यक्त जाली की भाद्रपदांतू पंचमीक हे परिसरांत अनेक पंत जीवोत्तम मठाधीशाल वृंदावन आशिल्लें तसल हे परिसरांतू अनेक पंत अभियान जावका म्हणून हे खंडीत आमी भटकळकार कितले त्रास उरो इतलो हॉड प्रमाणे न्हय जेलते की अगदी सान प्रमाण पुरसून त्या वातावरण त्या संदर्भ कशें पळोवन खंडीत अनेक पंत हांगा अभियान कोरनो करया आनी आमी पुरा हांगा आनी परतून येवन ते पुण्या कामांत आमी भाग घेवया म्हणून सांगताची एक पंत हे आमी करताची म्हणून जयघोष मुखेन आमी सांगया. श्री संस्थान गोकर्ण प्रतकाळी जीवोत्तम मठाधीश परमपूज्यनीय विद्याधीश तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की धन्यवाद. आजी हांव तावळी सांगले एक विशेष आनी व्हड दिवस म्हणून कित्याक की म्हळ्यार वर्ष परिपूर्ण जल संदर्भ 550 दिसाचे महाअभियानाचे संदर्भ प्रप्रथम गुरुवर्यालय वृंदावनाचे परिसरांतू परमपूज्यनीय पीठाधिपतील उपस्थितींतू जाता आशिल्ले तसल अभियानाचे संदर्भ आनी आजी हांगा आम्ही केलेली जपसंख्या 23,88,312 जप जल खुशी संदर्भ म्हणून ताच सांगात. आनी 2 खुशी कसन म्हळ्यार जानकीपती रघोत्तम आनी रघुनाथ आनी सीतापती हे 4 सेंटर मेळून आमगेले भटकळ शहराचे काउंट आयच्या दिसाक सादारण 13 कोटी जाले अशें म्हूण सांगच्याक हांव खूश पावता. तशीची भटकळ तालुकाचे भटकळ शिराली मुर्डेश्वर मेळून भटकळ तालुकाचे 25 कोटी रामनाम आमी केल्या म्हणून सांगच्या खूश पावता. हे ಒಟ್ಟು खुशीच एक घोंचलू एक म्हणताचे आमी ಒಟ್ಟು मेळून गोड शिक्करका एक गोड तोंड गोड करका समाज बांधवाले म्हणचे खातीर आतां लाडू केलेले आसा. ते स्पेशल लाडू गुरुवर्यालय हात लावन आमी हे संदर्भारी वांटिताची प्रसाद रुपेण. सो हे खुशी ते लाडू खावन आमी वांटून घेवया अशें म्हूण सांगताची. आतां गुरुवर्याल हाताना ते लाडू हात लावन प्रसाद रुपेण वांटूची वेवस्था जाता. प्रति एकल्यानाची ते लाडू स्वीकार करून प्रसाद खावका अशी हांव तुमगेली विनंती करता. आता श्री रामदेवाल पूज जाव भितरी आयचे हे कार्यक्रमाक 25,000 आनी ताजेकिना चड कोणे डोनेशन वस्तू रुपारी अथवा नगद रुपार दिलेले आसा तांकां गुरुवर्याल हाताना मंत्राक्षते प्रसादू दिवचे म्हणून अशी आमी ठरयल्लें आसा. तशें जावन ते आशिर्वाद घेवच्याक तांगेलें नांव आपोवन सांग भितर तांणी येवन स्वामी हाताना प्रसाद घेवचे. नाम स्मरणे करिता ध्रुव
श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम उपमन्यु बालका सिंध्याने क्षीर सिंधु निधला जाविंदर जोगिने जाने शिशा अमर खेला श्रीराम जय राम जय जय राम गुरुवारी हाताना दीप प्रज्वलन जाताले ते दीपाराधन जाल नंतर भजन आसा भजन जाल नंतर राती भोजन आसा सो हे भजन भोजन पुरा मुख सुनूची तुम्ही वचका अशी हांव तुमगेली विनंती करता आणि हे श्रीराम नाम तारक महा अभियानाक सहकार दिले तसले महनीयांकनी येद्र येवन हे प्रसाद स्वीकार करका म्हणून हांव विनंती करता प्रप्रथम जावन परगांवच्यान आयले तसले ज्यापक गुरुवारी आले प्रसाद घेता आसाची ते जाऊ भितर हांव तांगेले लिस्ट एक वाचून सांगता तांणी पूर्वसिद्ध तरी उरून खंयचे रिती लेट करना नशीची स्टेजाचे राईट सायडाच्यान उजव्यान स्टेजार येवन येद्रान तुलेना लेफ्ट सायडाच्यान तुमी घेवन ते प्रसाद आमगे वॉलंटियर्स बॅग दिताची प्रसाद बॅगा घालून घेवन तुमी हांव तवळ म्हणलें 25,000 आनी ताजे किना वयरी ज्यो देणीगे वस्तू रुपार अथवा नगद रुपार दिले तांणी गुरुवारी हाताना अनुग्रह प्रसाद घेवका म्हणून कारण इतलेची हांतू 20,000 दिल्ले आसाची 25,000 सांगाती 10,000 दिल्ले आसाची 5,000 दिल्ले आसाची ಒಟ್ಟು लोकांची प्रसाद दिवच्याक चिक्के समयाचे अनानुकूल कित्याक म्हळ्यार वपासांनी तांणी कुमटा कॅम्पाक वचून पावचे आसा तशें जावन ज्यो 25,000 किना तोग्गू फिगर दिल्ले आसाची तांकां सेम प्रसादू वृंदावनाधीश श्री नारायण तीर्थ स्वाम्याल येद्राक जिवोत्तम तीर्थ स्वाम्याल वृंदावना येद्राक भट्टमाम ಹೇಳಿಕೆ कोरनु तुमकां प्रसाद दिता अजुनू कोणी अगर प्रसाद घेतिल्ला म्हूण जाल्यार तुमगेले सेवा रिसीट वृंदावनाचे येद्राक व्हरून वचून थंय भट्टमाम आसाची भट्टमामाक दाखोवन तांणी मागणी करून देवाल प्रसाद अभय प्रसाद दिताची खंडित विसरना नशी प्रति एक सेवेदारांनी थंय प्रसाद घेवन वचका म्हूण हांव तुमगेले रिक्वेस्ट करता एक पंत लिस्ट वाचून सांगता तांणी हे परिसरांत धूर खंय आशिल्ली जाल्यार येद्रा येवन स्टेजाच्या राईट सायडान उपस्थित उरच्या अनुकूल जाता चंद्रहास नायक योगेश गणपती कामत वैदिक संघ दिव्या आनी श्री दिनेश पै गायत्री आनी श्री गणपती मंजुनाथ प्रभू श्रीमती राधिका आनी श्री जगदीश पै हरीश नायक दंपती नायक फॅमिली ट्रस्ट ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗ शालिनी आनी श्री नागेश पी कामत दंपती होटेल मंजुनाथ डिलक्स कणकोली माधव कामत श्रीमती ताराबाई आणि मोहन भटमाम अण्णप्पा कामत फॅमिली ट्रस्ट LNR राईस अँड ऑयल मिल रंगीकट्टा गिरीधर नायक तशीची मारुती कोऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी हाजे अध्यक्ष हांनी वेदिकेचे राईट सायडान लागीं येवन रेडी उरका म्हणून रिक्वेस्ट करता हे 25,000 दिलेल्या लिस्टा नंतर त्यांनी केलेले विशेष सहकार आणि हेल्प पळोवन
अनेक 4 लोकांले नाव आसा तांतूं रघुराम भटमाम, सर्वोत्तम भटमाम, गिरीश भटमाम, रघोत्तमा इव्हेंट्स आनी वृंदावना शामियाना मंजप नायक हांणी इतले लोकांक बी पुरोसिद्धतेर उरचे. वृंदावना शामियाना हांणी एक 2 दीस भितर इतले चंद पेंडॉल घालून इतले लायटींग वेवस्थांनी कोरून मॅटींग आनी कोरून आमकां सुव्यवस्थीत रितीर कोन्न दिलेले आसा. तांकां आमगेले भटकळ 10 जनां वतीन ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ करता. ವೃಂದಾವನ ಶಾಮಿಯಾದ ಮಾಲೀಕರಾದಂಥ ಮಂಜಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ ಅವರು ವೇದಿಕೆಯ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಬರಬೇಕು. ಇಷ್ಟು ಸುಂದರವಾದ ಶಾಮಿಯಾನ ಜೊತೆಗೆ ವಿದ್ಯುದಾಲಂಕಾರ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಬಗ್ಗೆ ಭಟ್ಕಳದ 10 ಸಮಸ್ತರ ಪರವಾಗಿ ತಮಗೆ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಈ ವೇದಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम. विठ्ठला परतगाळी वीर विठ्ठला विश्वव्यापको है विश्वाचे विप्रांक प्रियो. विश्वव्यापको है विश्वाचे विप्रांक प्रियो. विश्वकारणो विश्वरूपधरो विश्वकारणो विश्वरूपधरो विश्वनाथ प्रियो विश्वंभरो हरि वीर विठ्ठला कुंडलीक प्रिय पावन मूर्ति पांचजन्यधरु पांडव पक्षो वीर विठ्ठला परतगाळे वीर विठ्ठला. भारी दयाळो करता भाविकांक सांभाळो शोक नाशको. भारी दयाळो करता भाविकांक सांभाळो शोक नाशको. तू सुखदायक भक्तांक सोडा तू सुखदायक भक्तांक सोडा. दीनांचो नाथो श्री विठ्ठलो वीर विठ्ठला परतगाळे वीर विठ्ठला. कुंडलीक प्रिय पावन मूर्ती व्यासपीठार येवका म्हणून विनंती करता. भटकळचे 10 जन. कुंडलीक प्रिय पावन मूर्ति
पांचजन्य धरो पांडव पक्षो वीर विठ्ठला परतगाळे वीर विठ्ठला वीर विठ्ठला 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 श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम राम नाम नुಡಿ ನುಡಿ ಕಾಮ ಕ್ರೋಧಗಳ ಬಿಡಿ ಬಿಡಿ ರಾಮ ನಾಮವ ನುಡಿ ನುಡಿ ಕಾಮ ಕ್ರೋಧಗಳ ಬಿಡಿ ಬಿಡಿ ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯ ರಾಮ ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯ ರಾಮ ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯ ರಾಮ ಜಯ 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 ಜಯ ರಾಮ ಗುರುಗಳ ಚರಣವ ಪಿಡಿ ಪಿಡಿ ಹರಿ ನಿರ್ಮಾಲ್ಯವ ಮುಡಿ ಮುಡಿ ಗುರುಗಳ ಚರಣವ ಪಿಡಿ ಪಿಡಿ ಹರಿ ನಿರ್ಮಾಲ್ಯವ ಮುಡಿ ಮುಡಿ ಕರೆ ಭವ ಪಾಶವ ಕಡಿ ಕಡಿ ಕರೆ ಕರೆ ಭವ ಪಾಶವ ಕಡಿ ಕಡಿ ಬಂದ ದುರಿತವನೆಲ್ಲವ ಹೊಡಿ ಹೊಡಿ ಬಂದ ದುರಿತವನೆಲ್ಲವ ಹೊಡಿ ಹೊಡಿ 5,50,000 रुपये बँकांतो ठेवणी जावन दवरनू ताजे वाडीन प्रति वर्ष आमगेले नारायण तीर्थ स्वाम्याल पुण्यतिथी खातीरची ते 5,50,000 रुपीज FD दवरनू ताजे वाडीन प्रति वर्ष हे श्रीमंत नारायण तीर्थ स्वाम्याले पुण्यतिथी चलची तसले एक व्यवस्था तांणी कोण दवरली जाली आयचे हे वर्ष विशेष उर्चा वचून आनी 25,000 एक्स्ट्रा दिवन ग्रँड खर्च बदल तांणी विशेष रितीरी सहकार दिले बदल तांकां धन्यवाद समर्पण करता तांणी गुरुवर्याल हाताना विशेष अभय प्रसाद घेवचे तशीची आमगेले कुमटा GS कामत मामाल चाल्लो योगेश गणपती कामत कुमटा हांणी एक 25,000 रुपये सेवेक 51,000 रुपये आनी वापस डोनेशन म्हणून दिवन टोटली 76,000 रुपीज तांणी आयच्या कार्यक्रमात दिल्या तांणी बी उपस्थिती ना जाल्यार तांगेले परवागी सर्वोत्तम नायक तांणी येवन हे गुरुवर्याल हाताना अभय प्रसाद घेवका म्हणून विनंती करता वैदिक संघाचे आनी स्टेजार येवन प्रसाद घेवका मधुकर पुराणीक आनी दत्तात्रय भटकळ हांणी स्टेजार येवन प्रसाद घेवका तांणी 55,550 रुपीज आयच्या कार्यक्रमा बद्दल दिल्लेले आसा एक होड फिगर दिले बद्दल तांकां धन्यवाद समर्पण करताची तांकां स्वाम्याल हातान प्रसाद घेवचो श्रीमती दिव्या आनी श्री दिनेश पै दंपती हांणी वेदिकेर येवन गुरुवर्याल हातान प्रसाद घेवचे श्रीमती गायत्री आनी श्री गणपती मंजुनाथ प्रभू हांणी वेदिकेर येवन प्रसाद घेवचे हांणी आज जो आमी हांगा पळयता आसाची शामियाना डेकोरेशन खुर्ची दीपाराधना व्यवस्था हे पुरा खर्च गायत्री आनी श्री गणपती मंजुनाथ प्रभू मोरगे हांणी केलेलो आसा हांणी वेदिकेर येवन गुरुवर्याल हाताना प्रसाद घेवका म्हणून विनंती करता श्रीमती राधिका आनी श्री जगदीश पै दंपती हांणी वेदिकेर येवन गुरुवर्याल हाताना प्रसाद घेवका म्हणून विनंती करता 1,800 स्क्वेअर फीट इंटरलॉक ब्रिक्स पेंटिंग्स असो तांणी कोण दिलेलो आसा तांकां धन्यवाद तशीची हरीश नायक दंपती तांणी हे एक प्रकाराक सुमार एक 40,000 व्हॅल्यूचे ग्रायनेट्स घालून दिले तांगेले परवागी रमेश गोविंद नायक बेण्णे तांणी हे संदर्भार वेदिकेर येवन ते प्रसाद घेवका म्हणून तांगेले विनंती करता तशीची नायक फॅमिली ट्रस्ट हाजी परवागी ज्योती श्रीमती ज्योती आनी श्री प्रकाश नायक जाली हांणी वेदिकेर येवन गुरुवर्याल हातान प्रसाद घेवका म्हणून विनंती करता अनंत कामत तांणी हांगा नागेश पै मेळचे मारुती कोऑपरेटिव्हचे डायरेक्टर अनंत कामत हांणी नागेश पै मामाक मेळका म्हणून विनंती ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗ हांणी बी तवळ सांगून आयकून कळ्ळें आमी स्टिलाचे हँडल आनी पुरा दिल्ले रमेश गोविंद नायक बेण्णे
हे गेळ्यार ಬಳಗ हन्नी थंय जाय जाल तसले स्टिलाचे रेलिंग्स हँडल्स असलोट्टो इमिडिएट तांणी 30,000 प्लस आमी दिताची अशें म्हणून अनाउन्स करून सहकार दिले हे संदर्भारी तांकां धन्यवाद समर्पण करून तांत सुमार लोक आसाची तांगेले पुरा लोकांक नांव गोतना आमगेले नागेश मामालचल पुत्तू अरुणू अशी दीपकू तांगेले परवागी कोण हांगा उपस्थित आसाची तांणी अरुण जेव्हा दीपक नायक तांणी येवन स्वामी हातान प्रसाद घेवचो आतां वेदिकेरी नायक फॅमिली ट्रस्टाचे परवागी दोन्हीच ह्या जॉब इथेच बँडेज आहे नायक मामा नायक फॅमिली ज्योतक रेडी नायक फॅमिली ट्रस्ट हाजे परवागी श्रीमती ज्योती आणि श्री प्रकाश नायक ದಂಪತಿ स्वाम्या हातान प्रसाद घेता आसाची नेक्स्ट ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗ ಹಂಗೇಲ್ परवागी अरुण शांबा नागेश नायक हानी स्वाम्या हातान प्रसाद घेता आसाची श्री नागेश पी कामत ದಂಪತಿಗಳು हानी स्टेजार वचून तांणी दिल वैयक्तिक सेवे बद्दल प्रसाद घेवचो आता महाराष्ट्राचे फेमस हॉटेल मंजुनाथ डिलक्स कणकोली तांणी बी एक बरें डोनेशन दिलेलें आसा ताजे परवागी विठ्ठल कामत उमेश कामत हांणी नोटू येवका आशिल्ले तांगेले रेप्रेझेंटेटिव्ह जावन माधव कामत ದಂಪತಿ वेदिकेरी प्रसाद घेवचे येता आसाची नेक्स्ट श्रीमती ताराबाई आणि श्री मोहन भट फॅमिली तिरुमल देवस्थान तिरुमल मोहन भट मामा ದಂಪತಿ मोहन भट दिनेश भट माम आणि तांगेल फॅमिली हे प्रसाद घेता आसाची श्रीमती ताराबाई मोहन भट माम हांगेल तर्फेन तांगेल चेल्लो दिनेश भट माम प्रसाद घेता आसा नेक्स्ट अण्णप्पा कामत फॅमिली ट्रस्ट परवागी पद्मावती आणि श्री गोवर्धन कामत फॅमिली ताजी नेक्स्ट LNR अण्णप्पा कामत फॅमिली ट्रस्ट हांगेल परवागी गोवर्धन कामत ದಂಪತಿಗಳು श्रीमती पद्मावती आणि श्री गोवर्धन कामत हांनी प्रसाद घेता आसाची नेक्स्ट लक्ष्मी नरसिंह राईस ऑयल मिल हांगेले राईस अँड ऑयल मिलाचे परवागी श्रीमती पल्लवी आणि श्री पद्मनाभ पै ದಂಪತಿ नेक्स्ट गिरीधर नायक हांनी वृंदावनाचे दोन्ही दिकानाची आमी आज पळयल्या चंद बोर्ड करून लायिल्लो आसा ಒಟ್ಟು 4 बोर्ड तांणी कोरून समर्पण केलेलं आसा ताजे बद्दल गिरीधर नायक आता प्रसाद घेता आसाची तशीच आमगेले एक समाजाचे एक प्रौढ मारुती सहकारी पत्तीन संघ प्रति एक समाजा कार्यक्रमांत तांणी भाग घेताची श्रीयुत अशोक पै शिराली GSB समाजाचे अध्यक्ष बी वयतानी मस्तितले मठमंदिरांत ट्रस्टी जावन आसाची आजी हांगा मारुती सहकारी पत्तीन संघ हाजे अध्यक्ष अशोक पै तशी डायरेक्टर नागेश पै तशीच म्हालगड जाल तसले उमेश कामत मुर्डेश्वर तशी अनंत कामत हांणी पुरा वेदिकेर उपस्थित आसाची तांणी आमगेले मारुती कोऑपरेटिव्ह बँका परवागी स्वाम्या हातान हे एक गौरव प्रसाद स्वीकार करता आसाची नेक्स्ट आमगेले हे जप केंद्र खंय खंय अभियान जात की थंय पुरा उपस्थित उरून स्टेजार बसून राम नाम जप शिकोवन दिवन ते कार्यक्रमात चंदाय हाडून दिता आशिल्ले तसले रघुराम भट मामा तांणी स्टेजार येवन प्रसाद घेवका म्हणून विनंती करता रघुराम भट माम तांणी स्टेजार येवन प्रसाद घेवका नेक्स्ट सर्वोत्तम भट माम तशीच गिरीश भट माम हांणी कसने पावस उरो वार उरो वात उरो कसने उरो वर्सा 365 दीस बीची आमगेल वेंकटरमणाक न्हाणोवन वेंकटरमणाले तीर्थ हे दोन्ही वृंदावनाक तांणी प्रोक्षण करताची तीर्थ घालताची वृंदावनाक तिरुमल देवस्थानाचे पर्याय अर्चक हांनी
ते पर्याय अर्चक तांग पाळी वेळारी हंग येवन वृंदावनाक देवालय निर्माली विसर्जन केलें तसले एक फूल आनी तीर्थ वृंदावना घालून ते एक सेव करताची ताजे बदल हे एक विशेष संदर्भाचेरी गुरुवर्याल हातान तांकां प्रसाद काडून दिता आसाची. वृंदावनांतू आनी कोणी प्रसाद घेतिल ना जाल्यार जाल्यार तितले बेगी घेवका कांय कित्याक म्हळ्यार भजन चाल जाल्या नंतर थंय प्रसाद दिवच्याक चिक्के जाग्याचे अनानुकूल तूं आशा वचून हे मना घेवन आदनू सकाळ तुकून कोणीची सेवेदारान प्रसाद घेतील ना म्हूण तर जाल्यार वृंदावनाले वचून सेवेदारान प्रसाद घेवका म्हणून विनंती करता. सर्वोत्तम भटमाम तशीच गिरीश भटमाम वेदिकेरी प्रसाद घेवचे बद्दल उपस्थित आसाची. ताजी नेक्स्ट रघोत्तम इव्हेंट्स हाजी परवागी ताजे प्रोप्रायटर शशांक विनायक पै आज जो आमकां साऊंड सिस्टमाची वेवस्था कोण दिलेली आसा ताणें वेदिकेर वचून शशांकान प्रसाद घेवका म्हणून रिक्वेस्ट करता. शशांक रघोत्तम इव्हेंट्स हाजे परवागी शशांक विनायक भट शशांक विनायक पै साऊंड सिस्टमाचो. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೃಂದಾವನ ಶಾಮಿಯಾನದ ಮಾಲೀಕರಾಗಿರುವಂಥ ಮಂಜಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ ಅವರು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಗುರುಗಳಿಂದ ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಗುರು ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಗುರು. राजेश कामत हानी चिके स्टेजाला येऊ का आणि कोण असं आणि कोण बाकी असं लिस्ट दिल प्रकार झाला लिस्ट दिल प्रकार झाला आणि कोण असं लास्ट कॉल आणि कोणी प्रसाद वृंदावन आयाद्राक सेवेदारान घेतील ना म्हण तर जाल्यार घेवचें. आता गुरुवर्याल हातान दीप प्रज्वलन जाता दीपाराधने म्हळ्यार दीपोत्सव प्रारंभ जाता. तदनंतर गुरुवर्य मुखावयल मुकामाक भायर सरताची. तदनंतर हांगा भजन आनी भोजन हे दोन्ही कार्यक्रमात लोकांनी भाग घेवचे. श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय राम. आणि एक मी तुम्हा सांगतो शिबी चक्रवर्ती अपुले मांसाने झोपले कापुनी अपुल्या हाती. श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम
श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम आपण जातो वनवास काशी खंड होत रामुनी रोहिदास बाळक आणि तारामती राणी श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम तृणबांधुनी शिरवी कोणी घेतिला ती गाणी हरिश्चंद्र राजाने वागले लोभा घरी पाणी श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम
जीवोत्तम तीर्थांक गोचर जाल्लो शिलान रे तटांतो जीवोत्तम तीर्थांक गोचर जाल्लो शिलान रे तटांतो यतिवर्यांक सेवे घेवच्याक यतिवर्यांक सेवे घेवच्याक परतगाळी तुरपलो श्री हरी वीर विठ्ठला परतगाळी वीर विठ्ठला वीर विठ्ठला परतगाळी वीर विठ्ठला कुंडलीक प्रिय पावन मूर्ती पांचजन्य धरो पांडव पशु वीर विठ्ठला परतगाळी वीर विठ्ठला वीर विठ्ठला 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 श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम राम नाम नुಡಿ ನುಡಿ ಕಾಮ ಕ್ರೋಧಗಳ ಬಿಡಿ ಬಿಡಿ ರಾಮ ನಾಮವ ನುಡಿ ನುಡಿ ಕಾಮ ಕ್ರೋಧಗಳ ಬಿಡಿ ಬಿಡಿ ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯ ರಾಮ ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯ ರಾಮ ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯ ರಾಮ ಜಯ 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 ಜಯ ರಾಮ ಗುರುಗಳ ಚರಣವ ಪಿಡಿ ಪಿಡಿ ಹರಿ ನಿರ್ಮಾಲ್ಯವ ಮುಡಿ ಮುಡಿ ಗುರುಗಳ ಚರಣವ ಪಿಡಿ ಪಿಡಿ ಹರಿ ನಿರ್ಮಾಲ್ಯವ ಮುಡಿ ಮುಡಿ ಕರೆ ಭವ ಪಾಶವ ಕಡಿ ಕಡಿ ಕರೆ ಕರೆ ಭವ ಪಾಶವ ಕಡಿ ಕಡಿ ಬಂದ ದುರಿತವನೆಲ್ಲವ ಹೊಡಿ ಹೊಡಿ ಬಂದ ದುರಿತವನೆಲ್ಲವ ಹೊಡಿ ಹೊಡಿ ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯ ರಾಮ ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯ ರಾಮ ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯ ರಾಮ ಜಯ 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 ಜಯ ರಾಮ ಸಜ್ಜನರ ಸಂಗಮ ಮಾಡೋ ಮಾಡೋ ದುರ್ಜನರ ಸಂಗಮ ಬಿಡೋ ಬಿಡೋ ಸಜ್ಜನರ ಸಂಗಮ ಮಾಡೋ ಮಾಡೋ ದುರ್ಜನರ ಸಂಗಮ ಬಿಡೋ ಬಿಡೋ ಅರ್ಜುನ ಸಾರಥಿ ರೂಪ ನೋಡೋ ನೋಡೋ ಅರ್ಜುನ ಸಾರಥಿ ರೂಪ ನೋಡೋ ನೋಡೋ ಹರಿ ಭಜನೆಯಲಿ ಮನ ಇಡೋ ಇಡೋ ಹರಿ ಭಜನೆಯಲಿ ಮನ ಇಡೋ ಇಡೋ ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯ ರಾಮ ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯ ರಾಮ ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯ ರಾಮ ಜಯ 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 ಜಯ ರಾಮ ಹರಿರಾಜ ವರದನ ಸಾರೋ ಸಾರೋ ಶ್ರಮ ಪರಿಹರಿಸ
श्रीराम जय राम जय जय राम 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 श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम जय 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 जय राम मंगल आरती श्रीरामचंद्राक जय 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 श्री वीर विठ्ठलाक मंगल आरती श्रीरामचंद्राक जय 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 श्री वीर विठ्ठलाक जय 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 श्री वीर विठ्ठलाक त्रतायुगांचे महाश्री विष्णुक त्रतायुगांचे महाश्री विष्णुक त्रेतायुगांचे जानकी रामाक त्रतायुगांचे महाश्री विष्णुक त्रेतायुगांचे जानकी रामाक द्वापर युगांचे गोपी कृष्णाक कलियुगांचे महाश्री कल्कीक मंगल आरती श्रीरामचंद्राक जय 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 श्री वीर विठ्ठलाक जय 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 श्री वीर विठ्ठलाक दशरथ कौशल